3 वरां उलोवपाक जाय पण स्पीकर सर ह्या हावजाचो हांव 3 वरां घेवचो ना हांव एकूच वर घेता आनी तेणी केल्ले 1.5 वर म्हाका दिसता बाकीचे सगळे मेळोन 1.5 वर जाले सारके स्पीकर सर ते आतां म्हाका डिस्टर्ब करूं नाका म्हणून सांग हांव एकाच वरान म्हाजें वेवस्थीत रित्या उत्तर सोंपयता आनी सगळीं तेंच्यांनी जे कट मोशन मांडल्या ताच्या सयत ते जे उलयल्या त्या सगळ्यांची उत्तरां आमचे सायडींतल्यान ज्या सगळ्यांनी अभिनंदन केलां कोणाची कामां केलां रिक्वेस्ट कितें केला तेज्या सयत स्पीकर सर परतूय हांव सांगता चवथ लागीं पावल्या आनी म्हणजे बजेट जे आसलेलें हें चवथीचे माटोळे सारकेंच आशिल्लें आनी म्हणून तर त्या चवथीच्या माटोळेक लायिल्लीं सगळीं फळां आमी गणपती पायलो काय ना ती सगळीं फळां मागीर सगळे जाण चवथीक एके कडेन येयल्या प्रत्येकाक एक एक फळ दिता देवाचो प्रसाद म्हणून कोण आंबो व्हरता कोण फणस व्हरता कोण मको व्हरता सगळे वाटीन दिता एक एकट्याक लाडू सुद्दां दिता आनी नेवऱ्यो दिता त्यो चवथी कडेन पावतल्यो स्पीकर सर सगळे उलयतना हांव पळयतालो की आमी बजेटांत प्रत्येकाक 100 कोटीचें एलोकेशन केल्लें 100 कोटीचें ह्या वर्साक म्हणजे 100 कोटीची कामां प्रत्येकाच्या मतदारसंघात जातली म्हणून बरें तें आनी खरें तें कोण उलयना म्हणून म्हणटा स्पीकर सर केन्ना केन्ना निदान खरें आनी बरें हेंय उलोवपाक जाय तेन्ना मातशें गोड लागता स्पीकर सर हांवें सहज म्हणून काडून पळयलें की आतां पर्यंत बजेट पास केल्या उपरांत आतां पर्यंत खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात कितले पयशे पावले काय म्हणून हांव सांगता 1 एप्रील 2025 उपरांत आमी एक्सपेंडिचर सँक्शन खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात कितले दिले काय म्हणून सगळ्यात हायेस्ट आसा आमचे पणजे म्हणजे 100 कोटी रुपया एक्सपेंडिचर सँक्शन क्रॉस जालो पणजेंतलो ओके दुसरो तसो पळोवंक वचत जाल्यार ताज्या उपरांत आमच्या कुडचड्यार 39 crores ऑफ रुपीज क्रॉस जालो कुंकळेनूय बी 20 कोटी रुपयाची एक्सपेंडिचर सँक्शन ऑलरेडी दिल्ली आसा कुंकळेंत बाणावलेन दिवंक ना अशें न्ही बाणावलेन सुद्दां म्हणजे बाणावलेचोय फिगर मुद्दम फातोर्ड्यात जवळपास 15 कोटीचो फिगर क्रॉस जाला आनी बिचोले चंद्रकांत शेटयाचो 30 कोटी सुमार कवर जाला ओके कुठ्ठाळी जसो हांव सगळें वाचिना आतां बट ह्या सगळ्या म्हणजे हे हांव फक्त एक्सपेंडिचर सँक्शन ह्या वर्साक दिला पळय न्हू 100 कोटी पैकी तेचीच फिगरां वाचली हांवें फाटल्या वर्साक कितें दिल्लें तें बी सांगूंक ना ह्याच वर्साचें वाचलां आनी हें कित्याक वाचलें मुद्दामून कारण हांवें जेन्ना बजेटान सांगलां तेन्ना आमच्या बजेट डिपार्टमेंटान हें ट्रॅक करपाक सुरवात केला की कितले कोटी रुपया आमी दर वर्साक दितले हाज्या वयल्यान आमी सुरवात केला आनी तें दिवंक आमी ऑलरेडी सुरवात केला स्पीकर सर आयच्या सगळ्या बजेटाचेर इन ब्रीफ उलयता आसतना हांव मुद्दामून आमचे बाय पृथ्वी रितेश नायक हे हरवळेचे खेलो इंडिया ह्या हातूंत तेणी 3 मेडल म्हणजे काल गोल्ड मेडल मेळयले आयजूय बी तेणी 2 मेडल मेळयली हांव तेजें खूब खूब अभिनंदन करता खूब बरो दीस आसा आमच्या खातीर कारण खेलो इंडियांत एक आमच्या गोंयांतले भुरगे स्विमिंगांत अशा पद्दतीन बजेट मेळोवपी हांव पळयतालो की आमचे स्पोर्ट्साचो बजेट हो 202 कोटी रुपयाचो सुमार आसा आनी तुमी सगळे जाण आमी ग्रावंड एसोसिएशन ह्या सगळ्याचेर उलयले एप्रॉक्सिमेटली पयर म्हटलें त्या प्रमाणे 120 ग्रावंड आनी जेणे करून आमच्या कडेन 46 एसोसिएशन हे सगळे आसा हांव पळयत 46 एसोसिएशन ही फिक्स आसात 3 एसोसिएशन ही टेम्पररी आसात आनी हांव सहज विचारलें की आमच्या कडेन कोच कितले आसा काय म्हणून तर आमच्या कडेन तितकेच कोच जे आहा पळय न्ही हे जवळपास टोटल कोच 112 कोच आसात 112 आनी वेगवेगळ्या बरेच जाण म्हणटाले खंय कोच आहा काय म्हणून आमचे आतां डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान इन्स्पेक्शन करपाक सुरवात केलें आनी कोचाक म्हणून कितें कमी पगार दिना आमी त्या कोचाचो टायम खरें म्हणजे सकाळी 5:30 ते 7:30 आनी सांजचो 4 ते 7 पर्यंत असो टायम आसा बट थोडे स्पीकर सर कोचूच मेळना ग्रावंडार गेल्यार कोच खंय तेच कळना खरें एक तर हांकां पयल्यान पयलीं तेन्ना बेश्टेच दवरलेले तांकां कन्फर्म केलें थोड्या कडेन कोचिंगाची सर्टिफिकेटूच ना तरी सुद्दां तांकां दवरले फिक्स केले निदान आतां तेंचें काम हांव तुमकांय सांगता तुमच्या मतदारसंघांनी ज्या जाग्याचेर आमचे ग्रावंड आसात आनी कोच कोण नेमियार केल्ले म्हणजे थंय कोच कोण आसा हो आयडेंटिफाय करात आनी तो कोच कितें शिकयता काय ना तो ग्रावंडार येता काय ना कितलीं भुरगीं वयता हें सगळ्यांनी मॉनिटर करचें आमचो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एक दीस सगळे वचोन ते कोच चॅक करूंक शकना बींग अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव सगळ्या जाणांनी आपल्या थंयसर कोच कितले आसा आनी तें काम करत खरेंच भुरग्यांक सगळ्यांक फिल्डार वेगवेगळ्या कोचिंगा खातीर आसा अशें न्ही हँडबॉला खातीर आहा स्विमिंगा खातीर आहा फुटबॉला खातीर आहा खो खो कबड्डी खातीर सुद्दां 10 कोच आसा म्हणजे तायक्वांडो खातीर 4 आसा क्रिकेटी खातीर 13 कोच आसा बॅडमिंटनान 1 आसा
बॉडी बिल्डिंगान तर 13 कोच आसा बॉडी बिल्डिंग शिकोवपा खातीर ओके टेनिस बॉल क्रिकेटी खातीर आहा बेसबॉल आसा चेस आसा आर्चरी आसा ते रोलर स्केटिंग आसा वेगवेगळे कडेन आनी बॉक्सिंग शिकोवपाक सुद्दां कोच आहा म्हाका खबर जालें एक कोच खंय आसा म्हणून कळना म्हाकाय बी तेन्ना हांव आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाल्या उपरांत म्हाकाय मेळूंक ना तें केन्ना खंयसर हे एसोसिएशना कडेन हांचो कांय संबंद ना थोड्या हे तेंचे ते हांव नकळो आतां स्विमिंगाचे आहा मरे स्विमिंगाचे कोच आसा स्विमिंगाचे आमचे कडेन वेगवेगळे कडेन कोच आहा ते थोड्या एसोसिएशनाक घेवन दिल्या हांगा तेंचो फक्त 2च कोच दाखयला स्विमिंगाचे बट स्विमिंग एसोसिएशनाक जे आहा पळय न्हू तांकां आमी घेवपाक कोच दिल्या हांवें जी 40 एसोसिएशन म्हटली त्या 40 कितें जाता स्पिकर सर एकदां हांवें तशें म्हटल्यार आतां जवळपास 120 ग्रावंड आनी ताज्या भायर इंडोर स्टेडियम आसात आतां हे इंडोर स्टेडियम जरी म्हटलें जाल्यार ते 10 आसात स्पिकर सर व्हडल्या राज्यांनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जी फेसिलिटीज ना ती आमच्या तालुका लेवलाचेर फेसिलिटीज आसा हे आमी एप्रिसिएट करपाक जाय ती इतकी बरी फेसिलिटीज आमकां तालुका लेवलाचेर सुद्दां आसा एकदां आमी आसा तेजेर कोणूच उलयना आमी ना तो सांगता आपल्याक एक दीस व्हडलो स्टेडियम बांदून दी आनी दी म्हणून पण आसा तेणी निदान सांगूंक जाय तुज्या फाटल्यान बल्ला तेणी की बाबा हय आमच्या कडेन स्विमींग पूल आसा हें सांगपाची गरज आसा म्हणून स्पिकर सर हांव तितूर चड वेळ घेयना आतां पण आमच्या कडेन खेलो गोवा स्कीम फाटले फावटी आमी सुरवात केली त्याची 2 सेंटर आमी सांखळे आनी फोंड्या सुरवात केल्या पण तेची उरलेल्या 12 म्हणजे 10 तालुक्यांनी आमी सुरू करपाचो आसा आनी तातूंतल्यान आमी जवळपास 21 एथलेट्स रिप्रेझेंट केले इन आर्चरी नॅशनलिस्ट 4 एथलेट्स ज्युनियर कबड्डी नॅशनल हे वेगवेगळे कोचिंग डायट कोचिंग कॅम्प हे आमी सदांच हेंच्या खातीर ऑर्गनायज करता नेताजी सुभाष नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द स्पोर्ट्स पटियाला हांगासर आमी रिप्रेझेंट केले स्पिकर सर इतकेच न्ही तर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हाच्या खातीर 35 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आमी अंडर 14 आनी अंडर 17 भुरग्यां खातीर सुद्दां आमी वेगवेगळ्याचे पार्टिसिपेशन करता स्पिकर सर ह्या स्टेट लेवल नॅशनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल 1,20,000 स्टुडंट 2024-25 आनी पार्टिसिपेट जाले दीस इज अ बिग अचिवमेंट टोटल 2 लाख स्ट्रेंथ जे स्टुडंट शिकता तितूंतले 1,20,000 स्टुडंट पार्टिसिपेट जावप कमी गजाल न्ही हे कोणीच सांगूंक ना स्पिकर सर येदी व्हडली गजाल म्हणजे आमी पळयता की प्री नॅशनल कोचिंग कॅम्प अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इवन दो स्कूल स्टुडंट्स हे आमचे बॉयज गर्ल्स वेगवेगळ्या नॅशनल लेवलाचेर हेकाय पार्टिसिपेट जी आसा हे जाता स्पिकर सर आमी पेन्शन स्कीम फॉर द इंडिजन स्पोर्ट्स पर्सन्स हांकांय बी पेन्शन स्कीम चालू आसा हाज्या भायर स्पिकर सर आमी सिव्हिल सर्व्हिस टुर्नामेंट व स्पेशली फॉर द गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज हांच्या खातीर आमी ऑर्गनायज करता स्पिकर सर स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाच्या खातीर आमच्या वेगवेगळे आमी जॉगर्स पार्क आसतले किंवा ग्राउंड आसतले हे सातत्यान रिनोवेट आनी करप हे बी सुरू आसा स्पिकर सर खेलो इंडिया स्कीम हाच्या अंतर्गत म्हणजे स्टेट सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन द स्विमींग बॅडमिंटन टेबल टेनिस आनी प्रोफेशनल कोर्सीस फिजिओथेरपी सपोर्ट हे सगळे अवेलेबल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा हे आमी करतले मॅक्झिमम यूथ एंगेजमेंट स्पोर्ट्सा कडेन जावची म्हणून स्पिकर सर एनसीसी आसतले रेड क्रॉस आसतले स्काउट गायड आसतले एनएसएस आसतले एनएसएसान स्पिकर सर 30,900 व्हॉलंटियर्स गोंयांत पयले फावटी रजिस्टर्ड जाल्ले आसा विच इज 100% सेंट्रलायज स्कीम आमी भुरग्यांक म्हणटा तर आमी राष्ट्रवादा कडेन भुरग्यांक कशें व्हरचे नॅशनलिस्ट भुरगे तयार कशें करचे तर हातूंतल्यान हे भुरगे जे आसा पळय न्हू त्या खातीरच आमी ताचो इम्पॅक्ट एनकरेज करता डिसिप्लीन लिडरशीप कम्युनिटी सर्व्हिस आनी युवा तयार जावचो आमचें मूळ धोरण जो आसा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स ह्या यूथ अफेर्साचो धोरणूच ते आसा की एक राष्ट्रवादी युवक तयार जावपा खातीर हातूंतल्यान एनवायके आसतले एनएसएस आसतले ह्या सगळी कडल्यान आमी सातत्यान तयार करता स्पिकर सर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हातूंतल्यान आमी वेगवेगळ्या ग्राउंड्स फंडींग करून ते ग्राउंड्स कंस्ट्रक्ट करपाचे आमी सातत्यान करता स्पिकर सर गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जीएफडीसीचेर सगळ्या जाणांनी उलयला दीस इज अ पार्ट टायम एम्प्लॉईज आमचे जे फिल्डाचेर वेगवेगळी जी आमची सेंटर्स आसा म्हणजे आमी 6 ते 14 वर्साच्या भुरग्यां खातीर आमी तांकां शिकचे म्हणून ही सेंटर्स गोंयांत वेगवेगळे कडेन सुरवात केल्या स्पिकर सर अशा पद्दतीचे खंयचेच सरकार करिना जे गोंय सरकारान आतां पर्यंत सुरवात केला फुटबॉला खातीर आनी गोंयच्या भुरग्यां खातीर हातूंतल्यान वेगवेगळे प्लेयर्स सुद्दां आमचे एफसी गोवा किंवा जे हे क्लब्स आसात बाकीचे मुंबय एफसी आयएसएल क्लब्स हाच्या खातीर हातूंतल्यान भुरगे तयार जावन खेळपाक लागलेले आसा दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट फॉर द आमच्या जीएफटीसीच्या खातीर
आम्ही पळयता की गोंय हे स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन म्हणून डेव्हलप जावचे ताच्या खातीर वेगवेगळे टुर्नामेंट्स हांगासर ऑर्गनायज करीत आसा. वर्ल्ड टेबल टेनिस आम्ही हांगासर स्टार कंटेनर ऑर्गनायज केले. भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आम्ही परत एकदा सुरवात केली. आयर्न मॅन आम्ही हांगासर लास्ट इयर हाडलो. त्याच बरोबर आम्ही पळयता की ऑल इंडिया सिव्हिल सर्व्हिस फुटबॉल टुर्नामेंट हाचेय बी आयोजन जे आसा स्पीकर सर हे आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान हांगासर आयोजन केला. त्या अशा पद्दतीचे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हांव प्रत्येकाच्या इंडिव्हिज्युअल कट मोशनांनी वयचो ना, पण हांवें हे सगळें सांगता आसतना स्पीकर सर म्हाका दिसता वेगवेगळे जाण जरी उलयले जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट परत एकदा रिवायव जावन खूब बऱ्या पद्दतीचे काम हे करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी म्हणटा की हॅपीनेस इंडेक्स वाडचो हाज्या खातीर सरकार जर कितें करता आसत जाल्यार म्हज्या आर्ट अँड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सगळी कडेन जर तुम्ही पळयशे आसत जाल्यार वेगवेगळे कडेन आसलेली आर्ट राजीव कला मंदिर किंवा ते रवींद्र भवन फोंडेचे राजीव कला मंदिर कला अकादमी हांच्या मार्फत ताच्या खातीर वेगवेगळे क्लासीसूय सुरू आसा. जी स्कुलान तेंच्या कडेन जरी तबला पेटी शिकयता आसत जाल्यार हांगासरूय बी ह्या पद्दतीचे वेगवेगळे कल्चरल एक्टिविटीज ज्यो आसा तुमच्या काणकोणान जर अजून सुरू करूंक ना जाल्यार थंयसरूय बी आमी काणकोणान सुरू करूया. एप्रॉक्सिमेटली 245 crores ऑफ द बजेट हाच्या खातीर आमी मोडटा. स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आणि वेगवेगळ्या ह्युमन रिसोर्स हातूंतल्यान क्रिएट करप हे सातत्यात ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी पळयता. स्पीकर सर प्रमोशन ऑफ द गोवन हेरिटेज आणि फेस्टिवल शिमगो आसतलो, लोकोत्सव आसतलो, गोवन हेरिटेज फेस्टिवल आसतले, तियात्र आसतले, मांडो आसतलो हाच्या खातीर सातत्यात वेगवेगळ्या पद्दतीच्या ग्रँड्स दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सातत्यात केला. जो कोण ग्रँड मागता तेका ग्रँड केन्ना दिवंक ना अशें न्ही. एका वर्सा खातीर म्हाका दिसता 7 कोटीच्या पेक्षा चड ग्रँड ही आमी तुमी मागलेल्या सगळ्या म्हणजे नाटकापासून धालो पर्यंत कालो आणि फुगडी या सगळ्या खातीर पैसे जे सातत्यात सरकार वाटीत आसा. आणि प्रत्येक म्हणून हांवें म्हटलां की हॅपीनेस इंडेक्स वाडपाक जायो. मनीस खुश उरतलो आसत जाल्यार तेज्या गांवांत अशा पद्दतीच्यो कल्चरल एक्टिविटी जावच्यो म्हणून देखणी मांडो आणि फुगडी हे सुद्धा आमचे सरकार हेका रिवायवल जावचे हो जो लुप्त पावस पडलेलो देखणी आसतलो हेच्या खातीर आमचे सरकार काम करीत आसा. हा रवींद्र भवन थोडीशी आमची कारण कन्स्ट्रक्शन केल्या उपरांत स्पीकर सर तेका 15 वर्सां जावन गेली तेका रिपेरिंग हे लागतलेच कारण मदल्या काळात रिपेरिंग जावंक ना म्हणून मडगांवांतले रवींद्र भवन हे रिपेरिंग करपाक परत सुरवात केला. अशा पद्धतीची ही सगळी नवीन परफॉर्मन्स क्लासेस परफॉर्मन्स क्लासेस आताच्या घडीक थोड्या बंद आसत जाल्यार सायडीची बिल्डिंग बेगीन रिपेर जाता तितून ते अटॅच बिल्डिंग आहा ती रोखडी सुरवात जाता. त्या बिल्डिंगेत आमी परफॉर्मन्स क्लासेस जे आसा ते शिफ्ट करता आणि मडगांवांतल्या रवींद्र भवनाचे काम 8 दिसाच्या भितर सुरवात करता. वर्क ऑर्डर तेका आमी दिवपाक लायला ऑलरेडी जाला. त्या खातीर अशाच पद्दतीची वेगळी सगळी साखळेचे आसतले किंवा आमचे कुडचड्या वयले आसतले, वास्को आसतले, काणकोण आसतले ह्या पद्दतीचे आणि हाज्या भायर सामाजीक सांस्कृतीक आणि एड्युकेशनल असे वेगवेगळे कार्यक्रम करपा खातीर तांकां खूब व्हडलो स्कोप ह्या कल्चरल सेंटरांतल्यान मेळटा. स्पीकर सर पयर हांव एक 10 दिसां पयलीं महाराष्ट्रांतल्यान एक आमदार आयिल्लो म्हाज्या मतदारसंघात. म्हाका म्हणपालो अशा पद्दतीचे रवींद्र भवन आमच्या डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळना. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर तुमच्या बरी इतकी फॅसिलिटीज जर तुमच्या म्हणजे तालुका लेवलाच्या पेक्षा फुडें वचून जर तुम्ही अवेलेबल करून दिता आसत जाल्यार तुमचे सरकार तुमच्या लोकां खातीर खूब मोठें काम करता. हांवें ताका सांगलें आमचें तर इंटेन्शन आहा की 12 तालुक्यांनी आसपाक जाय. आमच्या उपसभापतीच्या बार्देसान फक्त म्हापशान अजून जावपाचें उरलां बट तरी तेणी म्हटलां की हनुमंत थिएटराचें टायम बींग रिपेर करपाची एक स्कीम आहा ती बी ऑलरेडी त्या कालूच म्हाका मेळयलें की हनुमंत थिएटर टायम बींग म्हटलां थंय बांदता पेडण्यातलें आसा काळजी करूं नाका. पेडण्यानूय करता आणि 70 आहा ते 70 ते आमकां घेवपाचें आसा. खरें 70 तो मोल्ल्याचो कम्युनिटी हॉल बांदता आसतना तसो बांदलेलो खंय म्हणल्यार मागीर तो ते राजीव कला मंदिर जावंक ना म्हणून ताका हॉलान कन्वर्ट केलो आनी थंय लग्नात जावपाक लागली फक्त. त्या खातीर थंयसरूय म्हणजे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मिनिमम एक आसचें. म्हणजे हांव मतदारसंघात म्हणना पण प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तरी मिनिमम एक आसप ही पहिली काळाची गरज आसा. जेणे करून अशा पद्दतीन गोंयचो मनीस जो बरें तियात्र आनी नाटक पळोवपाक सोदता पळय न्ही रातचो ताका ते पळोवपाक मेळचें जेणे करून तो रिलॅक्स हॅपीनेस इंडेक्स ताजो आनीक बरो वाडचो जेणे करून टेन्शन घेवचें न्ही. टेन्शन घेतल्या उपरांत मागीर ते बेस्ट आनीक ह्यो वाडटा. स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी लायब्ररी आणि रिडिंग कल्चर प्रमोट करपा खातीर जवळपास
157 लायब्ररीज गावागावांतल्यान चलयता बी ते NGO. म्हणजे 157 ऑलमोस्ट प्रत्येक पंचायतीन एक म्हटल्यार जाता. 191 पंचायती पैकी 157 लायब्ररी आमी चलयता. त्या लायब्ररीनी त्या लायब्ररीयन आसतलो पेपर वाचपा खातीर पेपर आसतले, पुस्तकां आसतली, तेजे TV आसतली. हे सगळे सरकाराच्या मार्फत दिता की जेणे करून जाणट्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक तांच्यांनी ती पुस्तकां मातशी वाचची. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी म्हाज्या कडेन पळयता तें खबर ना, तूं आतां एप्लिकेशन व्हरून दी आनी थंयसर तूं गांवांत तुज्या लायब्ररी सुरवात करूं येता, जेणे करून त्या लायब्ररीन खूब बऱ्या पद्दतीन अशा पद्दतीचे काम आनी हाज्या खातीर कंटिन्युअसली आतां मदीं आमी IT बरोबर मेळोन तेका इट इज अ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लायब्ररी तयार करपाचो कन्सेप्ट हातान घेतला. ऑलमोस्ट बऱ्याच जणांच्या जाग्यार एक मतदारसंघात मिनिमम एक लायब्ररी तरी अशा पद्दतीची करची. इट इज अंडर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट, हाज्या अंडर आमी सुरू करपाक घेतला. तोय बी जाता तितके बेगीन आमी कंप्लीट करतले. स्पीकर सर, आमी हे नवीन हांवें सांगलें की नवीन खंय खंय बांदपाचे त्या जाग्यारूय बांदता, पण हाच्या व्यतिरिक्त आमी एकाडेमिक्स आनी रिसर्च हाचे करपा खातीर देर इज 7 रिसर्च चेअर एट गोवा युनिव्हर्सिटी अंडर 35 lakhs इनिशिएटिव्ह आमच्या सरकारान घेतला. जेणे करून 24 स्टुडंट, 7 रिसर्चर आणि 116 पब्लिशर्स, ऑथर्स इज प्रमोटिंग द गोवन लिटरेचर अँड कल्चर हाजेर रिसर्च करता. सातत्यात वेगवेगळ्या गोंयच्या कलेचेर रिसर्च करप, गोंयच्या तियात्राचेर रिसर्च करप, हे काम जे आसा सुरवात केलां. गोंयचे तियात्र जे आसा जवळपास 24 पेक्षा चड राष्ट्रांनी पावले. राष्ट्रांनी तेका केन्ना रिकॉग्निशन दिवंक नासलें. आमी मदीं हांवें त्या तियात्र अकादमीकूय सांगलां की हेजो आमकां रिकमेंडेशन जे आसा पळय ते करपाक जाय एट अ नॅशनल लेवल. कारण आमी जशें म्हणटा की गोंयचे नाटक, संगीत नाटक महाराष्ट्रात सुद्धा गेले आसत जाल्यार केन्ना केन्ना पयले येता. त्याच पद्दतीन तियात्रय प्रमोट करप हे गरजेचें आसा. स्पीकर सर, आमी आमचो म्हणजे आमी पळयता की वन तालुका वन कल्चर अशा वेगवेगळ्या पद्दतीन हे इनिशिएटिव्ह घेवपा खातीर आमचे सातत्यात ह्या डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना कला अकादमीचें उरलेलें काम जाता तितके बेगीन पुराय करता. आणि आमी ह्या आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमचे टीचर्स आणि हे प्रत्येक स्कुलांतल्यान वेगवेगळे आणि बरे काम म्हणजे तबला आसतले, पेटी आसतले, गायन आसतलो, नाच आसतलो, भारतीय नृत्य आसतलो. स्पीकर सर, आता बरेच जण आमचे स्टुडंट्स हे जे आसा पळय न्ही, हे संगीत विशारद ही पदवी घेवपाक लागलेले आसा. म्हणजे सायड बाय सायड ते हांगासर 8वी 9वी शिकतात किंवा 11वी 12वी शिकतात आणि तांच्यांनी संगीत विशारद ही पदवी पॅरलली पदवी जी आसा पळय न्हू ही तांकां मेळपाक लागलेली आसा. दिस इज अ ग्रेट अचिवमेंट. म्हणजे ताका आमी ड्युअल डिग्री म्हणटा एट अ टायम ह्या पद्दतीन शिकता आसतना आमकां स्पीकर सर दिसता. स्पीकर सर, हांव थोडी डिपार्टमेंटां एकदम घेता की रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास हो तसो म्हत्वाचो आसा आणि ग्रामीण विकास सांगता आसतना हाजे आमी बजेटरी प्रोविजन 69 crores रुपीचे बजेटरी प्रोविजन केला. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या मार्फत आमी पळयता की वेगवेगळे प्रोग्राम सातत्यात आमचे सरकार हे करीत आसा. स्पीकर सर, 11,000 लखपती दिदी आमी करपाचें थारायलां. 11,000 लखपती दिदी सांगता आसतना हांव तेणी 1 लाख रुपया जोडलो हेजेर सांगना. तिका लाख रुपया जेन्ना प्रॉफिट जाता पळय न्ही, प्रॉफिट, तेन्ना तिका लखपती दिदी म्हटली म्हणटा. ती अश्यो म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें स्पीकर सर, हांव सातत्यात सांगता आसतना सांगता की जवळपास 48,000 महिला ह्यो जवळपास 345 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जॉईन जावन 320 कोटीच्या वयर तांच्यांनी टर्नओव्हर फाटल्या 10 वर्सांक केलो. आनी हाजेर खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे कसलीच गॅरंटी ना. हांगा फक्त गॅरंटी मोदीजीच्या गॅरंटीचेर बँक तांकां पयशे दिता आणि तेचोच विश्वास दवरून तेंच्यांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात तूं कितें केलां काय विचारता. कुंकळेंतल्या खंयच्या ग्रामीण भागात RDAच्या अंडर असलेल्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या एका महिला भगिनीक विचार, तुझ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान लोन कितले काढले काय विचार. RDA रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. कुंकळेच्या मतदारसंघात सांगता तुका, थंयसर अर्बन डेव्हलपमेंट हा मतदारसंघात पंचायती येता मरे, तांकां विचारलो फक्त त्या म्युनिसिपालिटींतल्या लोकांक घेवन बसूं नाका, उरलेल्या पंचायती लागता तुका. त्या पंचायत मतदारसंघ म्हटला हांवें, त्या पंचायतींतल्या एका महिला भगिनीक वचून विचार आमचे, म्हणजे कळटले तिणी लोन कितलो घेतला तो आणि तिका कितलो इंटरेस्ट पडटा तोय विचार. ताज्या वयल्यान तुका कळटलें की नक्की कितें करता ते रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आज म्हणजे आमचे NRLMच्या अंतर्गत जी काम करतात ती तांकां बिझनेस प्लॅन, त्यांचो वर्किंग
वर्किंग प्लॅन हे सगळे व्यवस्थितरित्या ती करून दितात. आम्ही तर क्लस्टर लेवल फेडरेशन हे फॉर्म करून त्यांना प्रत्येक मतदारसंघात एक प्रायमरी शाळा त्यांना ऑफिस म्हणून एलोकेट करपाचें थारायला, जेणे करून त्यांचे काम आणि ट्रान्झॅक्शन ती स्मूथ रित्या करपाक शकतली. अशा पद्दतीन हे काम सुरू आसा. स्पीकर सर, त्यांच्याच मार्फत त्यांच्यानी दिवाळी आणि चतुर्थी बाजार हांवें तांकां क्रिसमसाचोय बाजार सुरवात कर म्हटला, जेणे करून ते खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यानी केल्ले प्रॉडक्ट आज ती सेल करपाक लागलेली आसा. 18 CLF आणि जवळपास त्याची फुडें एखादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी करून मायक्रो क्रेडिट हे करप हे काम स्पीकर सर सुरू आसा. थोड्या दिसाच्या भितर आमी 48 व्हेकल्स या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 0 इंटरेस्ट लोनाचेर 48 व्हेकल दिवपाच्यो. रिक्षा, स्मॉल रिक्षाज, तर त्यांचे प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्हू, ही ती सगळ्या कडेन सेल करपाक शकतले. हे आमी घेतल्या ते तांकां दितले. स्पीकर सर, मनरेगाच्या अंतर्गत ह्या सगळ्या जाणांक आमी वेगवेगळ्या लोकांक काम दिता आसतना ह्याय वर्साक अशा पद्धतीचे प्रोविजन केला की मॅक्झिमम मनरेगाच्या अंतर्गत त्यांच्या डायरेक्ट अकाउंटाचेर पेमेंट करपाचें आमी थारायलां. स्पीकर सर, ह्या खात्या अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे जितके जाण इलिजिबल आशिल्ले, आमचे OBC आसतले, ST आसतले, त्या सगळ्या फॅमिलीक प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत सेपरेटली घर दिवपाचें काम ह्या आमच्या योजनेच्या अंतर्गत केला. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जवळपास 2500 युथाक आम्ही ट्रेन करपाचें काम या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत करून जवळपास 70% प्लेसमेंट या डिपार्टमेंटात दिला. या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आम्ही कन्स्ट्रक्शनची कामां हातात घेता. कम्युनिटी हॉल आसतले, खंयसर क्रिमिटोरियम आसतलो, प्ले ग्राउंड आसतलो, अशाय पद्धतीची वेगवेगळी कामां ही आमच्या ह्या मार्फत सुरू आसा आणि ती जाता तितके बेगीन सगळी कंप्लीटूय जातली. गोवा ग्रामीण ऊर्जा योजना हाच्या अंतर्गत जवळपास 15,450 BPL फॅमिली हांकां गॅस कनेक्शन दिवपाचें काम ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत केले. स्पीकर सर, आमी एक न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस करून तांकां सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष निधी योजना ही योजना सुरू करपाची आसा. तांकां मॅचिंग ग्रांट ही आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दितले, जेणे करून तांकां अजुनूय बी खूप मोठ्या प्रमाणात काम करपा खातीर तांकां संद मेळटली. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत वता हांव म्हज्या जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचेर JAD उलयता आसतना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे कमेंट केला. इट इज अप्रॉक्सिमेटली बजेट ऑफ द 175 crores ऑफ रुपीज बजेट. सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगपाक खोस भोगता की आमी 3801 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट अयोध्या हांगासर घेतलेलो आसा आणि अयोध्येंतलें राम भवन आमी अयोध्येंत बांदता. फुडले फावटी जेन्ना अयोध्येक वयतले, म्हणजे आनी एका वर्सात जेन्ना अयोध्येक वयतले तेन्ना आमकां हाफ पेमेंटात त्या श्रीराम गोवा निवास हातून रावपाचे प्रोविजन जे आसा पळय न्हू, हे आमच्या सगळ्या गोंयकारांक जावचे. आमी प्रभू रामचंद्राचे दर्शन घेवपाक वयतले तेन्ना आमी गोवा भवन जुहूचे परत चालू केले. गोवा भवन वाशी हांगासर आशिल्ले. ह्या वर्साक आमी आमचो नवीन प्लॉट जो वाशी हांगासर आसा ताजें काम जाता तितके बेगीन सुरवात करता. गोवा सदन द्वारका हांगासर आमी एक एडिशनल आमकां लँड एलोकेशन हे दिल्ली गव्हर्मेंटा कडल्यान जाला. ते नवीन आमी द्वारका हांगासर एक गोवा सदन आनीकूय बांदपाचें आसा. स्पीकर सर, आमी थारयला की आमचे सद्याचे गोवा निवास चाणक्यपुरी रिनोव्हेशन करपाक सुरवात केला. ते जाता तितके बेगीन रिनोव्हेशन कंप्लीट जातले आणि हांवें पयर डिक्लेअर केल्ल्या त्या प्रमाणे विठ्ठल रखुमाई भवन एट पंढरपूर गोंयचे भवन आसतले, हे बी हे तितकेच मोठ्या प्रमाणात आमी जाता तितके बेगीन काम कंप्लीट करतले. स्पीकर सर, आमी पळयता की मेजर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आमचो प्रशासन स्तंभ आसतलो कदंबा प्लॅटूचेर किंवा आमचे स्वर्गीय श्री दयानंद बांदोडकर माजी मुख्यमंत्री यांची समाधीचे काम हे बी जाता तितके बेगीन आमी पुराय फुडल्या वर्साच्या भितर हे काम कंप्लीट जातले. प्रशासन स्तंभाचो आमी फाउंडेशन स्टोनी जाता तितके बेगीन घालतले. स्पीकर सर, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स आमी ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केल्ली आसा. ई व्हेकल मॅनेजमेंट सिस्टम आसतली किंवा ई क्वार्टर्स आमी ऑलरेडी आमचे बुकींग जे आसा हे मुंबयचे निवास आनी हाजेर हे डिजिटल सिस्टमांतल्यान ऑलरेडी सुरवात केला. त्या खातीर परत बरेच जाणांनी ताजेरूय बी हे ऑप्शन केले. स्पीकर सर, आमी पळयता की स्क्रॅप व्हेकल ऑफ द डिस्पोजल पयले फावटी गोंयांत आमी जेका म्हणटा की जवळपास गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत आमी ई स्क्रॅप व्हेकल पॉलिसी म्हणजे खंयसरूच डायरेक्टली त्यो गाडयो एकच फावटी पयली एके कडेन हाडल्यो, पण गोंयांतलो सगळो स्क्रॅप ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसरलो तेंचो टॅग घेवन तांकां डायरेक्टली तेंची तांकां स्क्रॅप करपाची जी पॉलिसी हाडली तातूंतल्यान जवळपास 46 व्हेकल्स पडून आशिल्ल्यो. तेजो
स्क्रॅप व्हॅल्यू गव्हर्मेंटाक आयल्यो आणि फुडल्या म्हयन्या त्या 2 म्हयन्या भितर खंयच्या डिपार्टमेंटात खंयचीच गाडी न्हू खंयचोच स्क्रॅप हो 2 म्हयन्याच्या भितर उरचो ना सगळो स्क्रॅप हो डिस्पोज करपाचो थारायला जेणे करून 250 व्हेकल्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ऑलरेडी स्क्रॅप जाल्यो म्हणजे इतक्या बऱ्या पद्दतीचे आनी फास्ट ट्रॅक करून 25-30 वर्सां पयलीं खंयच्या तरी ऑफिसा कडेन फाटल्यान जीप पडून आसताली आनी कितें पडून आसतालें स्क्रॅप कितें जातालें तें कन्सर्न थंयच्यान हाड ती व्हर एकी कडेन दवर हें सगळें कांयच न करता तो थंयसरूच ताका फक्त डायरेक्टली आमी ताचो QR कोड घेतलो QR कोड घातलो आनी ही पद्दतीन ताचो व्हॅल्यू केलो एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे हातूंतल्यान जवळपास 2 कोटीच्या पेक्षा चड रेव्हेन्यू हो सरकाराक आयलो हांवें मुद्दाम इतल्याच खातीर सांगलें कारण पडून उरलेल्यो गाडयो परत परत पेपरार येयत आशिल्ल्यो स्पीकर सर आमी ह्युमन रिसोर्स एंड परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट हातूंतल्यान जवळपास स्मार्ट परफॉर्मन्स अप्रायझल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग इन ऑनलायन विंडो म्हणजे ग्रुप सीचो स्टाफ सुद्दां आमच्या कडेन स्पॅरो हाजेर आपलो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही सगळ्या बऱ्या पद्दतीन आमच्या कडेन अपॉयंट करीत आसा स्पीकर सर आमी गोवा चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप पॉलिसी हाच्या अंतर्गत घेवन जवळपास 12,000च्या पेक्षा चड भुरगे हे एप्रेंटिसशीप स्किमींतल्यान जॉयन जाले तुमी म्हणटले कितें जालें काय म्हणून पयले फावटी एक वर्क कल्चर डेव्हलप जालो तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी आनी हांव खरोखरच एप्रिशिएट करता एप्रेंटिसशीप केल्ले भुरगे खरोखरच बरें काम करता एकदां कारण तेचें काम जर पळयत जाल्यार तांकां जस्ट पास आउट जाल्ले भुरगे आसता त्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हे सातत्यान तेंच्यांनी करतना आमी पळयलां त्या खातीर JED आतां आमी आयगोड कर्मयोगी जो आसा हो 100% आमी आमच्या सगळ्या स्टाफांनी जवळपास 62,000 स्टाफ हे आयगोड कर्मयोगी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आयल्या जवळपास तेंच्यांनी ट्रेनिंग जी आसा ही घेवपाक सुरवात केल्या आनी ही ट्रेनिंग म्हणजे नॅशनल प्रोग्राम ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिस कॅपॅसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी हाच्या बरोबर आमचो MOU जातलो आनी हांकां कंटिन्युअसली अपग्रेडेशन ऑफ देअर स्किल्स हे करपाचें काम आमच्या सगळ्यांच्या मार्फत सुरू आसा आनी इट इज ऑनलायन ट्रेनिंग हे ऑनलायन ट्रेनिंग हे घेत आसा स्पीकर सर आमचे जिपाड हे ह्याच्या अंतर्गत येता विच इज ISO सर्टिफाईड तितूर वेगवेगळे प्रोग्राम आनी ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी सदोदीत घडोवन हाडीत आसता स्पीकर सर कॉम्पेन्सेटेड अपॉइंटमेंट हाजेर थोडे जाण उलयले कॉम्पेन्सेटेड अपॉइंटमेंटाची गव्हर्मेंटाची पॉलिसी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची पॉलिसी आसा विच इज 5% ऑफ द सीट 5% ऑफ द सीट what एक word Speaker sir, under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 1 hour. Motion is before the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I say it. Duration of sitting of the House extended by 1 hour. स्पीकर सर हांव वर्क एक्सपिरियन्सचे सांगतालो गव्हर्मेंटात येवपी मनशाक खंय तरी LDC आसतलो MTS आसतलो एका वर्क एक्सपिरियन्स आसप गरजेचें आशिल्लें आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटान तसो GR काडून प्रत्येकाक एक्सपिरियन्स कंपल्सरी केलें जेणे करून आज म्हणजे एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस गव्हर्मेंटाक येवपाक लागला गव्हर्मेंटाचें काम ही स्पीडअप जावपाचें काम सुरवात जालां स्पीकर सर कॉम्प्युटर कोर्स रिकॉग्नायज्ड बाय इन्स्टिट्यूट हो पयलेच फावटी आमी केलो पयलीं खंयचीय सर्टिफिकेट कोणायची सर्टिफिकेट खंयचोय कोर्स वचून खंयच्याय म्हणजे अनरिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूशनांतल्यान करताले स्पीकर सर आतां आमचे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट हाचे आशिल्लो HRDF ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन किंवा ITG कॉर्पोरेशनान असलेले ITG हाच्या कडेन आसलेल्योच इन्स्टिट्यूशन ह्यो कोर्स रिकॉग्नायज्ड सर्टिफिकेट दिवपाक शकता अदरवायज खंयचीच सर्टिफिकेट किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे खंयचे जर रिकॉग्नायज्ड इन्स्टिट्यूट हांगा आसत जाल्यार ना जाल्यार त्यांच्या करिक्युलमान तांकां कॉम्प्युटरचो सब्जेक्ट आसत जाल्यार त्या भुरग्याक गरज ना पण ह्याच्या व्यतिरिक्त खंयचीच कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट हांवें कित्याक सांगता स्पीकर सर पयले फावटी अशा पद्दतीचे स्ट्रीमलायन हे आमच्या जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटात केला म्हणजे कोणूय खंयचोय कॉम्प्युटर कोर्स चलयतलो ना ही शूड बी द एफिलिएटेड विथ द गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन आसपाक जाय ताजी फीस कितली घेता ही आसपाक जाय ताजी एग्जाम कोण घेता हे आसपाक जाय कोणूय कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट म्हणून खंयची सर्टिफिकेट हाडचो ना हे काम आमच्या स्पीकर सर आमच्या सरकारात केला ग्रँट ऑफ द टेम्पररी स्टेटस टू द डेली वेजीस वर्कर हे उलयता आसतना हार्डली कोण तरी उलयला आसतलो पळयता आमी की गेली 10 वर्सां जे काम करताले 20 वर्सां जे काम करताले डेली वेजीस म्हणून हांकां टेम्पररी स्टेटस दिवपाक नॉट ओन्ली द म्युनिसिपालिटी वर्कर हे फॉरेस्टात आसात परत आसा एड्युकेशनात आसात हेल्थात आसात सगळी कडेन आसा म्हणजे डेली वेजीस म्हणून बाबडे 10-20 वर्सां तांकां कितलो तरी डेली वेजीस 400 असले तेन्ना 400 500 असले तेन्ना 500 600 असले तेन्ना 600 इतके मेळटाले बट आमच्या सरकारान आनी इतक्याचेरूच दवरूं ना 3% एन्युअल इन्क्रिमेंट ऑटोमॅटिकली
हेय बी तांकां केलें की तांकां फिक्स पगार दिवन केले अशें ना. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे विशय सुटावे करपाचें काम हे सदोदीत म्हज्या डिपार्टमेंटात केला. आणि म्हणून तर जे GAD नवे रिफॉर्म हाडप, GADच्या मध्ये अशा पद्दतीची वेगवेगळी सगळी कामां करप हे सदोदीत आमी करीत आसा. स्पीकर सर, आमी भवन एड वालांक्यांनी थंयसरूय हांव जागो घेवपाक लायता. वेलंकनीकूय जर भवन बांदपाक मेळटा आमकां आसत जाल्यार आमचे सगळे क्रिस्तांव भाव जे वेलंकनीक वता थंयसरूय लायता. हांव एक पत्र बरयता. वेलंकनीकूय बी जागो घेवपाक जो आहा पळय न्ही तो लायता स्पीकर सर हांव. स्पीकर सर, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन हांवें बद्दल जशें सांगलें प्रोसिक्युशनाचेर सगळे उलयतात. म्हणजे आमी पळयता की प्रोसिक्युशनचो आमचो ह्या वर्सा कन्विक्शन रेट जो आहा तो 40% जालो वीथ कंपेर्ड टू द 33% लास्ट इयर आशिल्लो. तो डे बाय डे वाडत आसा. उदर हांवें सांगलें तशें हांव ऑफिसाचें इनॉग्रेट करून गेल्ली तेन्ना DOP म्हणपाक लागले आपूण 30 वर्सां जालीं ऑफिसान आसा की आमी त्या 20-25 स्क्वेअर मिटरानूच सगळीं वचतालीं. सगळो कोण डायरेक्टर आनी कोण डेप्युटी डायरेक्टर कोणाचो कोणाक पत्तो ना. सगळो पिवनूय बी त्याच मेजार आनी डायरेक्टरूय त्याच मेजार. तांकां प्रशस्त पैकी अशें बरें ऑफिस विथ बरी लायब्ररी, ट्रेनिंग रूम ह्या पद्दतीचें आमी करून दिला. स्पीकर सर, 2 पोस्ट फॉर द सेपरेट डेप्युटी डायरेक्टर हे बी ह्या म्हयन्यानूच भरता आमी. 13 पोस्ट फॉर द पब्लीक प्रोसिक्युटर हे नवीन क्रिएट केले. आणि त्याच बरोबर तांकां लॅपटॉप आणि लिगल रिसर्च हे सगळे अलाव केले. आता देर इज अ नो शॉर्टेज ऑफ APP किंवा PP. हे शॉर्टेज आनी उरूंक ना. स्पीकर सर, न्यू क्रिमिनल लॉज येयल्या उपरांत तेजी टायम टू टायम ट्रेनिंग तांकां दिवप. आमच्या सगळ्या PPची ट्रेनिंग जी आसा ती कंप्लीट जाली. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी हाज्या खातीर वेगळे प्रोग्राम हे वेगवेगळे कडेन म्हणजे फोंड्या आसतलो किंवा साळगांवकर लॉ कॉलेज आसतलो, NIT कॉलेज कुंकळ्ळी, लॉयड्स ह्या सगळ्या जाणांक आमच्या DOPच्या मार्फत ट्रेनिंग ही सदोदीत जायत आसता. पब्लीक ग्रीवेन्सीज आर एड्रेस्ड ऑन द प्रायोरिटी बेसीस. E-prosecution is on board and better coordination between the police department and the police and the prosecution department. हे आता सुरुवात जाला. E-prosecution हांवें मुद्दामून म्हटलें की तांकां साक्ष दिवपा खातीर आयदर जेलींतल्यान आसतले किंवा पुलिशेंतल्यान आसतले. आमी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम ही ऑलरेडी आमी चालू केल्ली आसा. ताजो खूब फायदो हो प्रोसिक्युशन PPच्या बरोबर बाकीच्या सगळ्या जाणांक हो खूब फायदो जो आहा आनी बरो फायदो जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, चीफ इलेक्टरल ऑफिसर्स हाजेर हांव चड उलयना कारण इज 39 crores of rupees बजेट आसा. इट इज आमी पळयता की इलेक्शन कमिशन आपल्या वेगवेगळी कामां जी आसा पळय न्ही, प्रिपेरेशन ऑफ द अपडेशन इलेक्शन रोल, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ही वेगवेगळी घेत आसा. प्रिपेरेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉल रोल आनी इलेक्ट्रॉल फोटो आयडेंटिटी EPIC कार्ड हे सातत्यान ते अपडेट करीत आसा. आनी उरलेले थंयसर बऱ्याच जाणांनी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ वेगळे त्यांच्या खातीर स्टाफ आमी डेडिकेटेडली करूंक शकना. बट देर इज 17 पोस्ट ऑलरेडी त्यांचे भरल्या. उरलेल्या तांकां डेप्युटेशनाचेर आमी कायम ते पोस्ट भरीत आसा आनी ते पोस्ट तांकां जेन्ना जेन्ना जाय तेन्ना ते आमी ऑलरेडी दिता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, नेक्स्ट डिपार्टमेंटाचेर मूव जाता आसतना डायरेक्टली द अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंटाचेर सांगता आसतना हांव स्पेसिफिकली उलयतलो की आमी बरेचशे फावटी एक्चुअल रिसिप्ट्स आनी आमी कितले अचीव केले हाजेर एक्सपेंडिचर ह्या 2 गजालीचेर उलयता. स्पीकर सर, आमी जर पळयत जाल्यार आमी एक्चुअल रिसिप्ट जी आसा पळय न्हू आनी एक्सपेंडिचर एक्चुअल रिसिप्ट आमी 85% ह्यो अचीव केल्ल्यो आसा. ऑलमोस्ट 85% इन द नॉर्थ अकाउंट, 92% इन द साउथ अकाउंट. तशेंच आमी एक्सपेंडिचर सुद्धा जो आसा पळय न्ही 90 to 94% दोन्ही कडेन आमी अचीव केला. स्पीकर सर, अकाउंट्स डिपार्टमेंटान ई स्टॅम्पिंग आसतले, SNS पर्च आसतले, कुबेर आसतले, ऑनलायन आसतले की अकाउंट ऑनलायन ह्या रिसिप्ट प्रोग्राम आनी सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग द मॅनेजमेंट फॉर द पेन्शन संपन्न ही स्कीम्स आमच्या ऑलरेडी डिपार्टमेंटान सगळ्या लागू केला. ह्या पद्दतीचो ऑफिस सुरू जावपाक जाय. आमचे SNA, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर ह्या सगळ्या जाणांक पेन्शनी पासून बाकीचे सगळे हे ऑलरेडी अकाउंट्स डिपार्टमेंटात सुरुवात जाल्ली आसा. अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिस सुद्धा म्हाका दिसता LOP वचून मुद्दामून पळोवचे. बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सातत्यान आमच्या सगळ्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसांक आमी दिवपाक लागल्या. बेंजीन अजून पळोवंक ना ऑफिस. एक दीस मुद्दामून डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्साच्या ऑफिसान वचून यो म्हणजे तुका ती बिल्डींग कितल्या बरी बांदल्या पळय बिल्डींग न्ही ते कळटले. म्हणजे सरकाराचे विजन कितें आसा हे तुका विजन सरकाराच्या लक्षात येतलें. आमी जी बिल्डींग बांदता वीच इज फॉर अनदर 100 years ती बिल्डींग जी आसा पळय न्ही पळय सारकी बिल्डींग. हांव मुद्दम खोटें सांगना तुका, तूं पावूंक ना. डायरेक्टर अकाउंट्साक सांग ताका एक दीस इन्वायट कर म्हणून, जेणे करून त्या बिल्डिंगेत एक दीस वचूनी आनी एकदा ती बिल्डींग पळोवनी. ओके
संस्कृत बरयला आसा ताका ते ट्रान्सलेट करून सांगतलो हांव सुदीन बाब वतलो हांगा सांगपाक घालया ओके स्पीकर सर एक्सायज डिपार्टमेंट स्पीकर सर एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर बऱ्याच जाणांनी टिका केली बऱ्याच जाणांनी हांव ओदर मुद्दामून म्हणजे टुरिझम मिनिस्टराक सांगतालो की आमी म्हणटा की टुरिस्ट कमी जायत आसा हांव फक्त एक फिगर सांगता कळपाक जाय म्हणून आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे 2020 जवळपास 491.83 crores येतालो आज आमकां एक्सायज डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे फाटल्या वर्साचो सांगता हांव 947.87 crores येयला ऑलमोस्ट डबल आमचो गोंयकार काय तितको डबल सोरो पियाना आनी इतके गांव वाडोवंक ना वयल्यान कमी जाले आतां थोडे पियाना बरोबर बाबूश बंद जाल्ले आसा ओके त्या खातीर हे जे म्हणजे ह्या फिगरा वयल्यान हांव सांगता की टुरिझम जो आसा पळय न्ही हो वाडत आसा डे बाय डे आनी हो फिगर हांव आतां कळपाक जाय म्हणून सांगता तुमी म्हटलो पळय न्ही सोरो कोण ब्लॅकान व्हरता म्हणून आमी होलोग्राम जो आसा पळय न्ही तो कंप्लिटली हाडटात तेज्या उपरांत म्हाका कित्याक हाडलो काय म्हणूं नाका थोडे जाण मेळटले होलोग्राम आतां कित्याक लावपाक लागले म्हणून फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर आमी होलोग्राम हाडपाचें फिक्स केला टेंडर प्रोसेस बीन ऑलरेडी सुरवात करपाक लायला जेणे करून आमकां हाज्या फुडें अशा पद्दतीची इलिगेलिटीज जी आहा पळय न्ही ती आमी सोडून कशेंच घेवचे ना तेंच्यांनी सांगलें तूं कितें करता काय विचारलें तें म्हणजे मुख्यमंत्री कितें करता डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग अगेन्स्ट द 17 स्टाफ इज गोईंग ऑन आनी 2 आर अंडर द सस्पेन्शन 2 जाणांक सस्पेंड केला 17 लोकांच्या अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसिडींग सुरवात आसा जो कोण अशा पद्दतीचो आमकां जो कितें तो कारवार कोण मेळ्ळो म्हणटा ताका सस्पेंड केलो म्हाका वेळ पडला तेजी प्रोसेस सगळें जाल्या उपरांत ताका म्हाका दिसना तो परत बेगीन येतलो स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीचो सक्सेसफूल एनफोर्समेंट ड्रायव्ह आणि हे सुरवात केला रिकवरी एक्शन्स अगेन्स्ट द एक्सायज डिफॉल्टर हे सुरू आसा GI आमी फेनयेक आमचे GI मेळ्ळी ही आमच्या खातीर एक बरी गजाल आसा स्पीकर सर आमी वेलफेअर फॉर द इनिशिएटिव्ह ऑर्डर टॉडी टेपर म्हणजे रिजिनलाचो आवडतो सब्जेक्ट आसा टॉडी टेपरा खातीर तो कायम कितें केला काय म्हणून विचारत आसता टॉडी टेपराच्या खातीर आमी तेंचो डेथ इन्शुरन्स म्हणजे परमनंटली आमच्या कडेन आसा पळय न्ही तांकां परत रिन्युअल बीन करपाचें ना एकदां टॉडी टेपर म्हणून रजिस्टर्ड आहा ताका 5 वर्सांचे रिन्युअल दिवपाक लायता मागीर सांग म्हाका याद कर न्ही जवळपास ताका आमी इन केस ऑफ समथींग डेथ जाल्यार 2 लाखाचो इन्शुरन्स जाता परमनंट डिजेबिलिटी जाली जाल्यार 1 लाख रुपया दिता बट तेंच्या वेलफेअर फंडा खातीर अजुनूय कितें तुका सजेशन्स आसत जाल्यार कर ती करपाची तयारी आहा ह्या डिपार्टमेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणजे ह्या वर्साच्या भितर आनिकूय वाडटलो हे हांव खात्रीनिशी सांगता अशा पद्दतीचे जे कितें चालू आसा पळय न्हू खंयसरूय जाल्यार ते पूर्णता बंद करपाचें काम हे आमचें सरकार जे आसा स्ट्रिक्टली करतले हे हांव ठामपणे स्पीकर सर सांगता स्पीकर सर हय रेव्हेन्यू रॅशनलायझेशन ऑफ द कमर्शियल टॅक्स हेजेर उलयता आसतना स्पीकर सर हांव इतकेंच सांगतलो की GST आनी वॅट GST स्पीकर सर प्लस 88.52% आमकां डिफरन्स जो आसा हो दिसून आयला हेजोच अर्थ आमी GST हो डे बाय डे आमी वाडत आसा आमी सरपास टार्गेट जे आसा हे आमचे सरपास करीत आसा स्पीकर सर ओल्ड पेंडींग लिटिगेशन्स आसली ती क्लोज करपा खातीर परत एकदां आमी लिटिगेशन स्कीम 2023 हाडलेली ओनूय बी आमी परत एकदां अनाउन्स केला दिस इज द लास्ट टायम आनीक परत आमी लिटिगेशन हे दवरचे ना आनी ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर आमी हे हाडला ती सगळ्या जाणांनी उरलेल्या त्या सगळ्या जाणांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो आनी हो विशय सोंपोवचो अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी मॉडर्नायझेशन ऑफ द सॉफ्टवेअर बाय द गोवा वॅट हेंय करून घेतला जेणे करून ते गोंयाकार ह्या नांवांत आमी ते नेम्ड केला तोय आमकां हाजो बऱ्यापैकी फायदो जो आसा तो सदांच जातलो वी हॅव सेट अप द डेडिकेटेड एनफोर्समेंट इन इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट इन द सेल ऑफ द नॉर्थ एंड साऊथ गोवा खंयसरूच GSTच्या मदीं फ्रॉड जावचे न्ही म्हणून आमचो डेडिकेटेड सेल काम करता आनी दर म्हयन्याक आमी पळयता की GST इन्क्रीज जो आहा सातत्यान जायत आसा आमचे GST ऑफिसीस वेगवेगळे कडेन तालुका लेवलाचेर आसा हे बी खूब बऱ्या पद्दतीची काम सातत्यान करता आसतना दिसता स्पीकर सर लॉटरीज आनी स्मॉल सेविंग्स हाज्या मार्फत आमी पळयता की पळय आमी आमकां हाजो रेव्हेन्यू जो आशिल्लो हो रेव्हेन्यू आमी इन्क्रीज केला इट इज एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे आयदर आमकां पयलीं 21 कोटी जवळपास आमी 26 कोटी रुपया हातूंतल्यान आमकां रेव्हेन्यू ह्या वर्सा खातीर आयला म्हणजे पयलीं हो कमी आशिल्लो स्पीकर सर ऑनलायन लॉटरी सुरू करता आसतना म्हणजे जवळपास तातूंतल्यानूय बी तितून ट्रान्सपरन्सी हाडपाचें काम हे आमच्या सरकारात केला स्पीकर सर हो फंड्स आमी पब्लीक असिस्टन्स प्रोविजोरिया हाज्या खातीर सातत्यान वापरता तातूंतल्यान ओल्ड एज होम हे आमची नॉर्थ आनी साऊथ गोंयांत वेगवेगळी आसा
हो स्पेशली पयली पासून सुरवाती पासून चलत आयिल्ले आसा त्या पद्दतीन तो फंड्स हो युटिलायज करता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 32 फायनान्स सांगता आसतना म्हणजे एक्चुअल आणि एस्टिमेटेड हांव मुद्दामून ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमी रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट व सातत्यात सांगलो आणि रेव्हेन्यू सरप्लस सांगता आसतना एस्टिमेटेड 434 कोटी रुपया 2023 सांगलेलो तो 2400 कोटी रुपया जालो. स्पीकर सर, आमी 2023-24 669 सांगलेलो तो 1423 आणि 24-25 1720 सांगलेलो तो 2867. सरप्लस बजेट हे टार्गेट आमी अचीव केल्ले आसा. फिस्कल डिफिसिटचो टार्गेट अचीव करतना आमी 3% हेच्या सकयल एक्चुअल जे आसा हे प्रत्येक फावटी 1.10, 2 आणि 1.36 हो आमी फिस्कल डिफिसीट जो आसा पळय न्ही इट इज एन पर्सेंटेज टू ऑफ द GSDP हो टार्गेट आमी अचीव केला. स्पीकर सर, आउटस्टँडिंग गॅरंटी ही एक्चुअल तशें पळोवंक वचत जाल्यार ही गॅरंटी जी आसा ही विदीन द प्रिस्क्रायब्ड लिमीट आसा आनी हेजो लिमीट जो आसा हो आमी केन्नाच क्रॉस करूंक ना. रेशियो टू द आउटस्टँडिंग डेट टू द GSDP वो एक्चुअल रेशियो जो आसा नो डाउट हो मातसो हाय आशिल्लो बट तो डे बाय डे कमी जायत येयल्लो आसा. वो 25% हेच्या सकयल आसूंक जाय आसलो. तो 23 30 आशिल्लो, 24 तो 29.27 जालो बट तो आज म्हाका सांगता आसतना बरें दिसता की तो आज 27.99% जाला. फुडल्या वर्सा तो आनीकूय कमी जातलो. फुडल्या 25 हाडपाचो आमचो प्रयत्न सुरू आसा आनी तो टार्गेट जो आसा हो आमी अचीव करतलो. स्पीकर सर, वदर तो सांगतालो पळय न्ही हांव मुद्दामून सांगता फाटल्या वर्सा आमकां 4400 कोटी रुपया जाय जाल्यार लोन घेवं येताले. म्हणजे आमची लिमीट आशिल्ली 4400 कोटी रुपया घेवन आमचे जाय ते स्पेंड करूं येतात बट आमी घेवंक ना. स्पीकर सर, तो म्हणटा लोन काडून म्हणजे तुमी रीण काडून सण साजरे करता काय म्हणून. आमी रीण काडून सण साजरे करिना. आता ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता 4400 कोटी रुपया घेवपाक मेळटा आसतना सुद्धा फक्त 1500 कोटी रुपया आमी घेतल्या. ताज्या भायर आमी खंयच्याच पयशांनी घेवंक ना. हे ताका सांगता तो काळजी करता की ताका नो डाउट डेट वाडल्या हांव मान्य करता बट इट इज विदीन द प्रिस्क्रायब्ड लिमीट. प्रत्येक फावटी जे आसा पळय न्ही ते आमी पयशे घेता बट वीच इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. सण करपा खातीर न्ही तर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करपा खातीर स्पीकर सर हे पयशे घेता. स्पीकर सर, आमी टॉसा सांगतालो ते सगळे एडवान्स सिस्टम डेटा एनालिटिक्स सेल हो आमी आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ऑलरेडी आमचे 33 डिपार्टमेंट्स आनी 66 डेटाबेज हातूंतल्यान वेगवेगळे रिकवरी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आतां सुरू जाल्ल्यो आसा. स्पीकर सर, स्पेशल असिस्टन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हणजे आमी ताका इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द 50 इयर्स डबल इंजिन सरकार असल्या कारणानूच हे मेळपाक शकता. म्हणजे 1266 कोटी रुपया हाजो आमकां लोन हाजो फायदो आमी घेतलो. ऑलरेडी 440 कोटी रुपया भितरले रिसीव जाल्या. उरलेले सगळे पयशे जाता तितके बेगीन मेळटले आनी हे सगळे पयशे आमी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटा खातीर मोडटा. स्पीकर सर, फाटली सगळी लोन रिवायज करता आसतना म्हणजे युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द नाबार्ड आणि सिडबी विच इज द चिपर लोन ही आमच्या विथ द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आमी घेतल्या. अप्रॉक्सिमेटली द 700 crores of rupees at the rate of 5.5 crores of rupees हे स्पीकर सर आमी घेतल्या. सांगपा खातीर बरें दिसता स्पीकर सर, रिड्युसिंग द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एक्झिस्टिंग लोन टू द लोअर इंटरेस्ट हे करता आसतना अटल सेतूचो आशिल्लो लोन 117 कोटी रुपया हो आमी प्री पेमेंट केलो कारण तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आशिल्लो म्हणून तो प्री पेमेंट करपाक मेळटालो. तो प्री पेमेंट केलो. हे काम म्हज्या सरकारान केला. स्पीकर सर, गतिशक्ती नावाचो नवीन पोर्टल जो सुरवात जाल्लो आसा विथ वन मॅप गोवा GIS पोर्टल म्हाका दिसता बाबा विजयान तो उल्लेख केलो त्याचो. ह्या गतिशक्ती पोर्टलाचेर आमी ऑलमोस्ट म्हणजे सगळे जे फुडले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता विच इज अ फ्युचरिस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडल्या 25 वर्सां खातीर ते मॅप जावपाक जाय. खंयचो रोड खंय कनेक्ट जातलो, खंयच्या पद्दतीन एअरपोर्ट रोड रेल कशा पद्दतीची कनेक्टिव्हिटी आसतली, खंयचे स्कूल जरी खंयसर येतले आसत म्हणजे इन फ्युचर डेव्हलपमेंट दृश्ट्या हे कशें करप हाजे ऑलरेडी काम हे गतिशक्ती ह्या पोर्टलाच्या मार्फत सुरवात जाल्ले आसा. इट इज इन लायन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. स्पीकर सर, ऑनलायन बजेट सिस्टम ही ऑलरेडी आमी इन प्लेस हाडल्या. आमकां तेलंगणाची हाडपाची गरज ना. आमच्या ऑलरेडी बाकीचे डिपार्टमेंटां जी आसा पळय न्ही ती इन लायन विथ तो सांगता म्हणजे ताका दिसता की तेलंगणा खूब बरें काम करता अशें. तेणी अजून आमची पळोवंक ना. जाय जाल्यार एकदां CSक सांगता मातशी LOPक एकदां दाखोवन घे म्हणून. स्पीकर सर, हाजेर वयता आसतना फुडें फायनान्स डिपार्टमेंटाची कॉर्पोरेशनां जी आहा पळय न्ही त्या कॉर्पोरेशनांनी वता कारण मागीर तुज्या PWD आनी हेजेर येता. SIDGL म्हणजे सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे हे स्पीकर सर पयलेच फावटी PWD जे आसा पळय न्ही हे PWD
DDW म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर आणि सिवरेज हे हांवें सेपरेट केले. सेपरेट इतक्याच खातीर केले कारण आमी पळयता की सिवरेजीचे जे काम करता हे कंप्लिटली डेडिकेटिवली त्याच्याच खातीर आसचे आणि ते तेंच्यांनी नवीन लायन घालप आसत, रिपेर करप आसत, मेंटेनन्स आसत, हे सगळे काम हे त्या पर्टिक्युलरली कॉर्पोरेशनान करप गरजेचें आसा. म्हणून हे कॉर्पोरेशन क्रिएट करून आमी म्हणटा की फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत हाडले. झिरो डिस्चार्ज टू द वेस्ट वॉटर इन टू द एनवायरमेंट ही आमची पॉलिसी आसा. ताच्या खातीर आमच्या सरकारान 210 कोटीचे प्रोविजन हे सातत्यात केला. गोंयान आतापर्यंत जवळपास 19% ही आमी सिवरेज लायन घालपाक शकला ज्या ज्या जाग्यार जाय ती. मडगाव आसतली, नावेली आसतली, कोलवा आसतली, कुडचड्या, फोंड्या, पर्वरी, सांखळे, तालिगांव हांगासर मेळून जवळपास आतापर्यंत 1700 कोटी रुपया ही आमची स्पेंड केल्ली आसा. स्पीकर सर, ऑल टुगेदर 14 STP आसात, भितरल्यान 113.85 MLD हे आमी ट्रीट करता, जेणे करून टोटल 16,748 सिवरेज कनेक्शन आतापर्यंत दिल्या आणि 46,936 युनिट्स वेर कनेक्टेड हातूंतल्यान केल्ले आसा. सीवर नेटवर्क लेड इन मडगांव इज फुल्ली कमिशन आणि ताजी हाऊस होल्ड कनेक्शन 5,600 कनेक्शनां तेंची दिल्ली आसा. आमी पळयता की अशा पद्दतीचे सिवरेज नेटवर्क करता आसतना सगळे कडेन मागीर जावं ते नावेली आसतले किंवा सिवरेज नेटवर्क अमॉंग साउथ कोस्टल बेल्ट आसतलो किंवा नॉर्थ कोस्टल बेल्ट आसतलो. पर्वरीन आमी 20 ml चो सिवरेज प्लांट घेता, फोंड्यान आमी घेता. इन फ्युचर ह्या पद्दतीचे मडगांव आणि ह्या सगळे कडेन सिवरेजीस जे आसा ह्यो आल्लेम सर्कला कडेन ऑलरेडी म्हाका दिसता नवीन व्हॅक्यूम सिस्टम आमी घेतल्या. हे सगळे आमी जाता तितके बेगीन कंप्लीट करतले. हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगलें की हे जे काम आसा हे कंप्लिटली अंडर सिवरेज कॉर्पोरेशन आमी मॉनिटर करता आणि जाता तितके सगळे प्लांट इवन दो हाजो डिस्चार्ज ताका पयर म्हाका मायकलान रिक्वेस्ट केली, ताज्या उपरांत ताका फुल्ल ऑफ प्लांट ताची वर्क ऑर्डरूय ऑलरेडी दिली. अशा पद्दतीन एडवान्स टेक्नॉलॉजी वापरून ते उदक खरें म्हणजे बाकीच्या राज्यांनी ते उदक कन्स्ट्रक्शन लायनीक विकता, आमी ते फुकट दिवपाचें थारायलां. बट तेच उदक जे आसा पळय न्ही कन्स्ट्रक्शनाक आसतलें किंवा प्लांट झाडां खातीर आसतलें, ह्या उदकाचो उपयोग करचो म्हणून आमी हे उदक पूर्ण प्युरिफाय करून दिवपाचें थारायलां. स्पीकर सर, त्या टँकरींचो प्रत्येक फावटी विशय करताले ताका कलर कोडिंग ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केले, तेजें नोटिफिकेशनूय काडलां की ज्यो फिक्स टँकर ताका GI टॅगिंग केला, त्यो टँकरी ज्यो आहा त्यो दुसऱ्या खंयच्याच कामाक उपयोगाक येवच्यो ना. त्योच टँकरी ह्यो तुज्यो सिवरेजी खातीर वापरल्यो वयतल्यो. तेंय जे आसा पळय न्ही म्हणजे सिवरेज कॉर्पोरेशनान हें काम स्पीकर सर जाग्यार उडयलां. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत येवपी EDC हे सातत्यात फायद्यान आसलेलें कॉर्पोरेशन आसा. तांच्यांनी आतापर्यंत जवळपास सँक्शन त्यांनी 1,112 कोटी रुपया लोन सँक्शन केले आणि 84 कोटी रुपया लोन डिस्पर्स केले. 100% गोंयकारांक, भायल्या मनशांक न्ही. चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री रोजगार योजना ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. आमी पळयता की ग्रामीण महिला जर काम करतली आसत जाल्यार तिका 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान तिका लोन दिवपाचें काम म्हणजे EDC डिपार्टमेंट करता. EDC डिपार्टमेंटान ADII नांवाचें नवीन आमी हांगासर ऑफिस सुरवात केला, विच इज एन एंटरप्रिनर्स डेव्हलपमेंट करपा खातीर. ह्या ऑफिसांतल्यान तुमी म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांनी EDCचे कॅम्प हे आपल्या मतदारसंघात लावचे. दोज आर इंटरेस्टेड फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तांकां हँड होल्डिंग करपाचें काम आमचे EDII ह्या ऑफिसा मार्फत करता. तुमच्या खंयचे बिझनेस लोन दिल्या पासून ताका बिझनेस कितें सुरू करपाचो हाची ट्रेनिंग मुद्दामूच होता. तुमी MD EDCक सांगात, MD EDC तारीख दितलो. तुमी भितरले सिलेक्टेड भर लोकांक सगळ्यांक आपूण कालो करपाची गरज ना. सिलेक्टेड 40 जाण 50 जाण तांकांच आफयात दोज आर रेडी टू डू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि ताका वेगवेगळ्या पद्दतीची सगळी फॅसिलिटीज 2% पासून म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5% पर्यंत हे आमी लोन दिता. 15% लोन दिना. ओके, ह्या 5 ते 2% हेच्या मदीं तो खंयच्या कॅटेगरीत पडटा त्याच्या खातीर दिता. स्पीकर सर, हाच्या व्यतिरिक्त गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ट्रायबलांच्या खातीर स्पीकर सर सेपरेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावचें म्हणूनय बी हितूर ट्रायबला खातीर आमी 2% लोन दिता आसतना 40% सबसिडी ही बी आमी ट्रायबलाक हाच्या मार्फत दिता. मुख्यमंत्री मॉडिफाईड इंटरेस्ट डेबिट स्कीम आमी नव्यान सुरवात केल्ली आसा. ADII गोवा सेंटर आमी ते सांगले. अहमदाबाद दिस इज एन आमकां जॉब ही एंटरप्रिनर डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट आसा. एंटरप्रिनर्स कसो करपाचो शिकयता. त्या खातीर वेगवेगळ्या आतांय जर तुमी केन्ना तरी वचून पळयशात जाल्यार EDCच्या ऑफिसान हाजे ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरवात आसता. गोंयचे चले आनी चलयो सगळ्यो आपल्याक एम्प्लॉयमेंटाची ट्रेनिंग घेवपाक एम्प्लॉयमेंटाची ट्रेनिंग घेवपा खातीर ह्या हातूंत येत आसा. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेचेर
हांव उलयलो हातूंतल्यान वेगवेगळी कामां हांव म्हज्या EDC कॉर्पोरेशनाचें अभिनंदन करता कारण ते सदोदीत आपल्या डेव्हिडंड सरकारा खातीर दितात न चुकता म्हणटा तसो दर वर्सा CSR एक्टिविटी करतात आनी आपलो डेव्हिडंटूय बी जो आहा हो दिता. स्पीकर सर, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमी पळयता की 380 कोटी रुपयाचो बजेट आसतलें हे म्हजें कॉर्पोरेशन. ह्या कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत आमी मेजर प्रोजेक्ट जे आमच्या राज्यांत करपाक जाय हे मेजर प्रोजेक्ट ह्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत करता. स्पीकर सर, तशें पळोवंक वचत जाल्यार आतां जवळपास मेजर प्रोजेक्ट जे सुरवात आसा ते जवळपास 480 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट हे GSIDCच्या मार्फत सुरवात आसा. म्हणजे बांबोळेचे आमच्या सायकॅट्रिक ह्युमन रिसोर्स बिहेवियरचे हॉस्पिटल आसतलें किंवा जॉगर्स पार्क चिकालीमची दुसरी फेज आसतली किंवा आमी जशे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनची बिल्डिंग आसतली. वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्ट ह्या वर्साच्या भितर कंप्लीट जातले आनी न्यू प्रोजेक्ट जे आमी हातात घेतला ते जवळपास 206 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट हे नवीन आमी हातात घेतलेले आसा. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तुवें हो कंप्लीट जावपाचो प्रोजेक्ट आसा. ताज्या उपरांत आमचो कॅप्टन ऑफ कोर्टाची बिल्डिंग आसतली. परत रिनोवेशन रवींद्र भवन कुडचडे तेय बी कंप्लीट जावपाच्या वाटेर आसा. हे प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन आमचे कंप्लीट जातले. सांग्यावेली PHC ही ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयल्या. ताजें इनॉग्रेशन जे आसा हे थोड्या दिसाच्या भितर जातलें. दीन दयाळ पंचायत स्कीम हेंच्या अंतर्गत जवळपास 5 कोटी रुपया ते पंचायत बांदपा खातीर दिता. आमी 12 पंचायती बांदप ह्यो आमच्या कडल्यान सुरवात आसा. आमी जाता तितके बेगीन त्योय बी कंप्लीट करतले. अशा पद्दतीन स्पेशल पर्पज व्हेकल म्हणून आमी आमच्या गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट या डेव्हलपमेंटाच्या मार्फत ही सगळी डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या गव्हर्मेंटाची मेजर कामां आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सातत्यात करता. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता म्हाज्या ह्या डिपार्टमेंटाक. म्हणजे केन्नाच ते आपल्याक 7th पे आहा काय 8th पे आहा हेजेर करिना. दे आर द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट काम करपी म्हणजे सगळे वर्कर्स म्हणजे ह्या कॉर्पोरेशनान जवळपास 100 सुमार वर्कर्स आसात. दे आर डेडिकेटिवली डे अँड नायट ते टायम पळयनात, संडे सॅटर्डे पळयनात, पण डेडिकेटिवली काम करीत आसात. कंटिन्युअसली प्रोजेक्ट हातात घेतलो काय तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायसर ते सातत्यात काम करता. खरोखरच माझ्या कॉर्पोरेशनाच्या स्टाफाचो हांव खरोखरच अभिनंदन करता. स्पीकर सर, होमाचेर बजेट उलयता आसतना म्हणजे होमाचेर जवळपास 239.37 क्रोड्स हे ह्या होम डिपार्टमेंटाचे बजेट आसा. स्पीकर सर, होम डिपार्टमेंट म्हटल्यार आमकां फ्रीडम, थोड्या जाणांक होम डिपार्टमेंट म्हटल्यार काय कॅसिनो दिसता पयलीं. म्हाका होम डिपार्टमेंट म्हटल्यार काय फ्रीडम फायटर्स दिसता पयलीं. जेंच्यांनी गोंयच्या मुक्ती खातीर आपले प्राण दिले, जेंच्यांनी आपल्या मुक्ती खातीर लढले हे पयलीं दिसतात. ताजो उल्लेख कोणीच केलो ना. तांच्या भुरग्यांक म्हणजे जॉब दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारात केलां. पयर पेडण्याचो एकटो येयलो, ताका 56 वर्सां जालें जिताच्या बरोबर. तो तेजे चली पातोळ्यो घेवन घरा कडेन आयल्ले म्हाज्या बाबाक काम दिलें म्हणून. पण 56 वर्साच्या काळाचेर सुद्दां ताका नोकरी दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकारात केलां. घडये ताका जे आहा पळय न्हू नोकरी कमी मेळ्ळो, बट तेणी बाबड्यान एकदां जॉब सोडलो, आपल्याक नाका म्हणलो आनी मागीर आतां येवन परत आपल्याक नोकरी दी म्हणलो. ताकाय नोकरी दिवपाचें काम हे तेय काम म्हज्या सरकारान केलां. आतां पर्यंत 373 पोस्ट ह्या होम डिपार्टमेंटात केला. स्पीकर सर, आमी पळयता की फ्रीडम फायटराची पेन्शन टायम टू टायम तेजे अलाउन्सीस हे सदोदीत आमी दीत आसता. स्पीकर सर, म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात आमी म्हणटा तशें राणे रिवॉल्ट 26 जानेवारी आमी आमच्या दिपाजी राणे स्मारक हांगासर आमी करता. डॉक्टर देवी राणे हांच्या मतदारसंघात चिफ्टन प्रायझींग कॉमोमरेट आमी दिवपाचें काम युरी तुज्या मतदारसंघात करता. ताका पयलीं केन्नाच कोणी मान दिवपाचें काम करूं नासलें. पिंटूज रिवॉल्ट 13 डिसेंबराक करता. मार्टियर्स डे प्रोग्राम, गोवा रिव्होल्युशनरी डे आनी बाकीचे सगळे. स्पीकर सर, पत्रा देवीचें स्मारक थोडेशें इनकम्प्लीट उरलां, पण ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत तेंय जातलें. हिरवे गुरुजीचें स्मारक आनी शेषनाथ वाडेकर हेचें स्मारक तेरेकोल हांगासर फोर्टा कडेन कंप्लीटूय हे म्हज्या टेन्युअरांत जाल्लें आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमी पळयता की NRI कमिशन आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत येता. गोवा वेलफेअर पेन्शन स्कीम ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत चलता. ती स्कीम ही आमी कंटिन्यू दवरपाचें थारायलां. ती स्कीम बंद जावची ना हे परत एकदा सांगता. फक्त ताका ती पूर्ण करपाची हे सुरू आसा. स्पीकर सर, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सीज ही NRI डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. स्किलिंग आनी अपग्रेडेशन आमी नवीन प्रोग्राम हातान घेवपाक सोदता की जर्मन, फ्रांस हांगासर लँग्वेज शिकप. हो कार्यक्रम आतां हांव ह्या ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सीज हाज्या मार्फत आतां सुरवात करता. जेणे करून 3 म्हयन्याचो लँग्वेज कोर्स जर दिलो आमी जाल्यार आमच्या हांगासर आशिल्ल्यो नर्सीस आनी हांकां ताचो खूब बरो फायदो जावपाक शकता. कारण ताका
बरो एम्प्लॉयमेंट वो ओव्हरसीज मेळटा ती आतापर्यंत स्किलिंग वेगवेगळे कोर्सीस दिताले ते आमी सुरवात करता. स्पीकर सर हाच्या अंतर्गत येवपी म्हणजे गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन आसतले किंवा आमी गोवा स्टेट पुलीस दे आर इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी दे आर डुईंग देअर वर्क हे इंडिपेंडंटली करीत आसा. स्पीकर सर आमी कॅसिनोचेर उलयता आसतना तांकां सगळ्या जाणांक नोटिसीस इश्यू केल्या त्यांची रिकवरी जी करपाक जाय ती रिकवरी करता. थोड्या जाणांच्यो केसीस ह्यो कोर्टात पेंडींग आसा पण 100% रिकवरी ह्यो सगळ्यां कडल्यान आमी 100% करता. स्पीकर सर आता कोण जो कॅसिनो मागता त्याची फीस जी आसा ही ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी मोर दॅन 50% ही फीस वाडयल्ली आसा. अजूनही आमी वाडयत आसा जेणे करून आमी प्रमोट करता अशें म्हणना पण सरकाराक रेव्हेन्यू येवचो म्हणून ताची फीस ही आमी आनीकूय नवीन कॅसिनो जाय पळय ताची फीस ही मोठ्या प्रमाणात वाडयल्ली आसा. स्पीकर सर म्हणजे पुलिसा वयले बजेट सेपरेटली सांगता आसतना 1100 कोटी रुपया पुलिसाचेर बजेट आसा. हे पुलीस आमी जशें म्हणटा तशें क्रायम ब्रांच सेक्युरिटी ब्रांच परत फॉरेन ब्रांच लिगल सेल विजिलन्स ह्या सगळ्या हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा. स्पीकर सर आमी जशें डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा पुलीस आनी साऊथ गोवा पुलीस हे सगळे सांगता आसतना प्रत्येकान आमी पळयता की तांची फ्लश आउट ऑपरेशन जाका विडिंग आउट इलिगॅलिटी स्टेइंग इन द क्रिमिनल एलिमेंट हे जर पळयत 17 फॉरेनर्स जे हांगासर रावताले ते FRROच्या अंतर्गत तांकां डिटेन केले. 37 फॉरेनर्स तांकां अरेस्ट करून ओव्हर स्टे म्हणून हांगासर रावताले. 5 फॉरेनरांक अरेस्ट करून NDPSच्या अंडर भितर उडयले. म्हणजे 5 फॉरेनरांक म्हणजे 37 हे ओव्हर स्टेइंग आशिल्ले आनी FRROच्या अंडर 17 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. हे म्हाज्याच पुलीस डिपार्टमेंटान केल्ल्या. ड्रग्स सीज अंडर द NDPC केसीस 64 NDPC केसीस रजिस्टर्ड केल्या. 70 एक्यूज आहा तितून भितरले 15 गोवन असलेले 48 नॉन गोवन आणि 7 फॉरेनर हातूंतल्यान आसा. स्पीकर सर अशा पद्दतीन ह्या वेगवेगळे डिपार्टमेंट हे काम करीत आसा. टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह हो पयली फावटी सुरू जालो तो तर आता नो युअर नेबर्स ह्या हेडिंगाच्या सकयल आता ऑनलायन पद्दतीत केला. गोंयांत जर कोणायगेर कोण रुमांक दवरपाचो आसत जाल्यार पयली टेनंट व्हेरिफिकेशन करात. ह्या गोंयकारांक स्पश्ट सांगता टेनंट व्हेरिफिकेशन करिनासतना जर कोणाक दवरलो आसत आणि फाल्यां सकाळी जर तेणी चोरी केली किंवा खून केलो किंवा रेप केलो जाल्यार जो घरान दवरता पळय न्ही तोय तितकोच जबाबदार आसतलो. तेकाय तितकेच फावटी मागीर फाल्यां सकाळी पुलिशेन येवचो पडटलो. निदान आपल्या घरात कोण रावपाक येता आपल्या शेजाराक कोण रावपाक येता नो इवन त्या खातीर म्हणटा तर टेनंट व्हेरिफिकेशन जे आहा पळय ते कंप्लिटली जावचे. ओके हे आमी अलर्ट सुरू केल्या. स्पीकर सर नवीन भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत येवपी सगळे जाण हांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सुरवात केला. एक्शन अगेन्स्ट टाउट्स पयर सांगल्या ताच्या उपरांत तेजे टायट बेगिनच एक्शन सुरवात जाल्या. 471 टाउट्सांचेर केस बुक केल्ल्यो आसा आनी हाज्या फुडें ते आनीकूय स्ट्रीक्ट करतलो. फुडल्या सिजनाक टाउट्स जे आहा ते येवपा खातीर कशेंच दिना बिचांचेर. एक्शन अगेन्स्ट द हिस्ट्री चिटर म्हणजे टाउट्स आनी येवपाचें बंद जावपाक जाय. गोंयांत बरो ट्युरिस्ट येवपाक जाल्यार हे बंद जावपाचें गरज आशिल्लें. आमी हिस्ट्री शिटराच्या अगेन्स्ट एक्शन घेना म्हटल्यार 12 नवीन हिस्ट्री शिटर्स हांच्यो केसीस ओपनूय केल्ल्यो आसा. आमी वेगवेगळे तेंची नांवां बिवां घेयना बट तांच्योय केसीस सगळ्यांच्यो हिस्ट्री शिटर उदर कोण रावले तेंचेर केसी बिशी आमी घालिना व वयर बस आमी स्पीकर सर कोणाक तरी आफून हाडून थंय बसून तेंच्यो केसी बिशी आहा पळय न्ही. स्पीकर सर आमी म्हटलां की कोण जे अशें उलोवंक जाय तुजें आमी सगळें आयकलां. हांवें तुमचें आयकलां स्पीकर सर कोणाक कितें विचारपाक जाय ते मागीर एका मिनटान एका मिनटांनी 25 पोर्टफोलिओ सगळे गव्हर्नमेंटूच तुजे कडेन आहा. स्पीकर सर ताका कितें विचारपाक जाय ते स्पेसिफीक विचारचें. हांव ताका स्पेसिफीक आतां फ्रिडम फायटरांची तुवें उलयल्ली एकूच एक केस सांग एक एक्झाम्पल दिता. स्पीकर सर एक फ्रिडम फायटर आहा वामन सुर्या नायक मुडकयकार रजिस्टर्ड नंबर 999 डेटेड 22/11/1983. तो मनीस अरेस्ट जालो 1947 भायर सुटलो. मागीर 1951 लग्न जालो. पयलो भुरगो 1954 जालो. भुरग्याचें नांव भुरगो जालो 1955 राया वामन नायक. आज तो 70 वर्साचो आहा. पयर तुवें कितें सांगलें की ओनली फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन मेळना म्हणून 70 वर्सांनी खंयचो जॉब दितलो तुमकां ना आतां कसो दितलो ताका जॉब ना तो रजिस्टर्ड आसलो ना. एक मिनिट हांव तुका हिस्ट्री सांगल्या. तो रजिस्टर्ड आहा 83 आतां जालो 70. तो फ्रिडम फायटराचो चलो ताजे फॅमिलीक कितें मेळ्ळा तूं तशें फ्रिडम फायटराक केन्ना म्हणटाली दीस इज अ एपिक केस. आमी त्या दिसा म्हणटाली सेकंड जनरेशन ना हे सेकंड जनरेशन फ्युचर पडलें ग्रँडसनाक दिवचें पडलें ना ही इज नॉट गॉट एनी बेनिफीट आउट ऑफ इट.
खरं नाही. स्पीकर सर हांव फक्त सांगता Please sit down. की खरें म्हणजे त्या फ्रिडम फायटराचो चलो जाता पयलीं जर असो जर एकदम कोटा दिल्लो न्ही जाल्यार तेका तेन्ना 84 म्हणजे 19 बीन जॉब मेळोन वयतलो आसलो तेन्ना विजय खरें म्हणजे सरकारान नासलो म्हणल्यार सरकार तोच चलयतालो तो मदीं तेन्ना 90 ते तेन्ना युरी तूं सांगा मरे तेन्ना तोच आसतालो म्हणून सगळ्याक You have to be serious. Speaker sir, Because our freedom fighter हांव ह्या केसीचे you have to examine it. Complete register, स्पीकर sir. सर You have to examine it. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता हांव हेजेर फकाणां करिना आमी 58चेर सुद्दां ताका जॉब दिला मागीर जाय जाल्यार 4 वर्साचें एक्सटेन्शनूय दिला पण आतां 70 वर्साच्या भुरग्याक हांव कशें जॉब दितलो ताका पेन्शन दिवपाचें No, हांव no, second generation ती करतो. It becomes a proper thing. He is not a beneficiary. See, his family has sacrificed. सर He is not a beneficiary. स्पीकर सर ताणी केस म्हाजे कडेन दिवली हांव पळयता अश्यो कितल्यो केसीस अशा पद्दतीन सेकंड जनरेशनाचे उरल्या ते हांव चॅक करता म्हणजे उरता स्पीकर सर अश्योय केसीस आसा एका फ्रिडम फायटराक 4 भुरगीं आसा जाल्यार त्या 4 भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्ल्योय आसा ते उलयत ना. Please complete. Specific case Please. सांग. ओके स्पीकर सर ताणी केस दिवची म्हाजे कडेन हांव पळयता स्पीकर सर मागीर सांग प्लीज ओके मागीर सांग हय स्पीकर सर आमी म्हणटा एक्सपोजिशन ऑफ द रिलिक्स ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हाजे सगळ्यांनी म्हणजे ताजो एलोपीन उल्लेख करूंक ना कारण ते ताका खूब बरें जालें ते ताका केला Every हांवें year praise करपाचो ओके फॉर्म इन होऊन केला मग तुका बरें केला ते बरें केला म्हणटा Right? ओके ओके एल्टनान म्हटलं तुवें म्हटलं आयकूंक ना ओके स्पीकर सर आमी सातत्यात अशा पद्दतीन क्रायम रिडक्शन आणि डिटेक्शन हाचेर सातत्यात उलयला आमी डिटेक्शन रेट हो डेली डे बाय डे वाडत आसा आणि सायबर अवेरनेस हो आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करता वुमन सेफ्टी मेजर इव्हेंट्स हे सातत्यात अशा पद्दतीचे वुमन सेफ्टी आणि सायबर अवेरनेस हे राज्यात वेगवेगळे कडेन घडोवन हाडीत आसा स्पीकर सर ताच्या खातीर आमी म्हणजे हे वेगवेगळे सगळे करता आसतना एक्सिडेंट रिडक्शन जावचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करचो ट्रेनिंग प्रोएक्टिव्ह पोलिसिंग आणि पब्लीक वेलफेअर हे आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी सातत्यात करता स्पीकर सर आमी क्रायम ब्रांचीच्या मार्फत नोडल एजन्सी न्यू क्रिमिनल लॉ इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आमच्या डिपार्टमेंटात वेगवेगळ्या पद्धतीचे इनिशिएटिव्ह घेतलेले आसा रेट्स ऑन इलिगल नार्कोटीक एक्टिविटीज हे स्पीकर सर केसीस आणि बाकीच्या हांव डिटेलान वतना वेगवेगळे कडेन गॅमलिंग एक्टिविटी आसतल्यो किंवा ह्युमन ट्रॅफिकिंग आसतल्यो ह्यो सगळ्यो केसीस म्हणजे एक्यूज अरेस्टेड इज 9 आमी वुमन रेस्क्यूड इज 3 अशा पद्धतीचे केसीस ह्यो पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फत एकूच ते पण तुवें सांगलोलें एकूच जात तुका ते ड्रग्स येयल्ले ते थायलंडच्यान येयल्ले आनी तुगे डिपार्टमेंट सांगता तें खबर ना मग हें कितें जालें सांगता हांव ताका हा सांगता हांव तशें तुका. करून वचपाक ना. सांग मरे तें स्पीकर सर ताका हांव सांगता मातसो बरें काय सांग तुम्ही म्हण थायलंडच्यान येयलो डिपार्टमेंट म्हण थायलंडच्या खबर ना किंग पिन कोण तो Please take your seat. स्पीकर सर SIT लँड ग्रॅबिंग हे माझ्याच सरकारान सुरुवात केल्या जवळपास 30 ऍक्टिव्ह लँड ग्रॅबिंग केसीस आसा जवळपास 12 चार्जशीट जाल्यो 2 फायनल रिपोर्ट जाल्यो 3 FIR कॉस्ट जाल्यो 75 लोकांक अरेस्ट जाल्या 14 युनिक इंडिव्हिज्युअल आणि 11 रिपीटेड ऑफेंडर आसात स्पीकर सर ही जर SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म जावन आसली जाल्यार ही लँड दुसऱ्याची तिसरो घेवन चालू उरतलेच आसले हे 75 लोक जे अरेस्ट जाले हे अरेस्ट जावचे नाशिल्ले SIT लँड ग्रॅबिंग सुरू केल्या उपरांत कितें केलें काय विचारा तेच सांगलें हांवें तांकां 2 मेजर लँड ग्रॅबिंग जे आसा पळय न्हू अजूनय बी थोडे जाण भितर आसात ते स्पीकर सर स गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक सुद्दां आमी अरेस्ट केल्या आनी सस्पेंड केल्या 6 जाणां भितर मागीर मामलेदारा पासून बाकीचे सगळे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाचे सब रजिस्टर ऑफिसाचे सगळे अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या 117 प्रॉपर्टी आसा स्पीकर सर 93 इट इज टार्गेटेड फॉर द फॉर्जरी अँड 24 इज प्रोहिबिटेड आमी जवळपास 727 कंप्लेन रिसीव केल्यो भितल्यो 676 हॅव बीन डिस्पोज 51 इज अंडर द इन्क्वायरी आणि हेजे सगळो अकॉर्डिंग टू द जो SIT कमिशन फॉर्म केल्ले त्यांच्या रिपोर्टाच्या नुसार फुडलो स्पेशल कोर्ट जो आहा तो फॉर्म केला त्याच्यानुसार बाकीचे सगळे हे जे आहा पळय एक्टिवेट करपाक सुरवात केल्ली आसा स्पीकर सर आमची SPCR म्हणजे जी हेल्पलायन जी आमी डिझास्टर ह्याच्या अंतर्गत घेता आसतना 1077 डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर हेल्पलायन आसा 1091 ही वुमन हेल्पलायन आसा 1090 ही सिनियर सिटीजन हेल्पलायन आसा 181 ही वुमन आनी चायल्ड हेल्पलायन आसा आणि त्याच बरोबर या सगळ्यांक इंटिग्रेटेड नंबर इज 112 इट इज अन जनरल
ERS नंबर जो आसा ERSS नंबर आहा पळय न्ही 112 नंबर रुटीनली आमचो नंबर आसा हातूंतल्यान कॉल केल्या उपरांत जो कमीत कमी टायमाच्या भितर म्हणजे मॅक्झिमम आमी पळयता की 11 मिनटाच्या भितर आमचो पुलीस जे आसा पळय न्ही तुमी खंयचोय नंबर डायल केल्या उपरांत पुलीस त्या केसी पर्यंत पावपाचें काम हे सातत्यान आमचे पुलीस करता हाच्या खातीर एडिशनली आमी एमर्जन्सी रेस्क्यू युनिट ERA युनिट ज्यो व्हेकल ह्यो वेगवेगळ्या हाचे कडेन घेतल्या थोड्या जाणांनी डिमांड केल्या थंयसरूय आमी अशा पद्दतीच्यो व्हेकल्स आणि Yes, but only one chief minister, see, you have only about 42 crores left after salaries, revenue. I think you have to allot an additional thing towards equipment. I suggested several reforms. Please look into that. स्पीकर सर आमी मेजर रिफॉर्म्स जे आसा पळय न्ही हे पुलीस डिपार्टमेंटान आमच्या केल्ले आसा ताच्या खातीर प्रोविजन जर जाय पडले आसत जाल्यार हांव सप्लिमेंटरी आनी करता स्पीकर सर किती हा थिंगा काय ताका सारकें सेफ्टी ऑन द मोटरिस्ट करता आसतना म्हणजे कर्टेल जे MB एक्सिडेंट केला प्रोजेक्ट ट्रस्ट ट्रॅफिक पुलीस कोऑर्डिनेशन विथ द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो आमी सुरवात केला आमी क्विक पास सिस्टम इट इज अ मोबायल ॲप सुरवात केली कॅशलेस सिस्टम आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात हाडल्या इट इज अशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह ज्यो पुलीस डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सदोदीत सुरू केल्ल्यो आसा स्पीकर सर एंटी नार्कोटिक सेल वो एक्टिवली काम करपाक लागलेलो आसा नशामुक्त भारत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन ही कॅम्पेन पुराय देशभर एंटी ड्रग अवेअरनेस कॅम्पेन ही जी चालू केल्ली आसा त्या खातीर मास हेल्पलायन 1933 ही हेल्पलायन जी आसा ही नशामुक्त भारत हाच्या खातीर आसा आमी मानसी हेल्पलायन सॉरी मेंटल हेल्थ हेच्या खातीर आसा नशामुक्त भारताचे कार्यक्रम अलॉंग विथ द पुलीस डिपार्टमेंट आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे पुराय गोंयांत सगळे कडेन स्पेशली फॉर द ड्रग्स ह्या विशया खातीर आमी करीत आसा स्पीकर सर सायबर सेलाच्या मदीं हांव हें तुका नशामुक्त मनसून ब्लास्ट जावपाक नशामुक्त कितें नशामुक्त मनसून ब्लास्ट 13 ते 14 15 ते 16 बरें पळयता स्पीकर सर आमी पळयता की पार्टी इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम आसतले सायबर किंवा ट्रॅफिकिंग केसीस आसतल्यो हाच्या खातीर ह्यो क्रब करपा खातीर AIML लॅब ही नवीन आमी सुरवात केला रेडिकल कंटेंट एनालायझर आमी सुरवात केला स्पॉट द स्कॅम हे सुरवात केला डीप ट्रेस हे सुरवात केला क्लाउड बेस्ड सायबर क्रायम सेल होय बी आमच्या डिपार्टमेंटात सुरू केल्लो आसा स्पीकर सर सायबर योद्धा म्हणून नवीन भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवन सायबर योद्धा नावाचो प्रोग्राम हो आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ऑलरेडी आमी सुरवात केल्लो आसा सेक्युरिटी युनिट हाच्या अंतर्गत बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वॉड डिस्पोजल हे आमी स्ट्रेंथन केला आणि त्याच्या अंतर्गत डॉग युनिट आमच्या कडेन 3 बरें तूं सांगतालो तसले न्हय मातशे कमी हेजे ब्रिडाचे बट 3 जाण आमच्या कडेन डॉग्स आमी स्पेशली आमी हाडल्या कसले ते तो आमचो बेल्जियन मेलिनो बेल्जियन मेलिनॉज तोच बरोबर स्पीकर सर या सगळ्या खातीर जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटात सातत्यान ऑलरेडी दीत आसा स्पीकर सर खंयच्याच पुलीस डिपार्टमेंटान म्हणजे प्रमोशन आनी हे कोणाचेच उरोंक ना म्हणजे 2002चो विशय जे सांगता डीवायएसपी गे उलो हा हवालदार बीन जावन ते खूब फुडें ATSान तुझे डिस्क्रेशनरी फंड म्हणा गोफिंड जी असता पळय गोफिंड 150 रुपयान गोफिंड मेळटा पळय 1800 रुपयान घेतल्या तुम्ही बाय युजिंग डिस्क्रेशनरी फंड आणि तुझे वकला आहा हे म्हजे कडेन फोटो आहा पळय हांव सांगूंक तुवें बेल मारीत रावलो खूब आहा मटेरियल 100 रुपया ही गोफिंड तुम्ही 1800 रुपयान घेतल्या स्पीकर सर हांव चॅक 150 रुपयांक मेळटा तेचो डिस्क्रेशनरी फंडच काढून उडय 25,000 अजून खात्यात डीवायएसपी पेंडिंग आहे तेगे प्रमोशन स्पीकर सर हांव कोणाची जर प्रमोशन उरल्या जाल्यार पळयता पण म्हाज्या टेन्युअरान म्हाका दिसता जितकी प्रमोशन जे आहा पळय न्ही हाज्या पयलीं हांवें कंपेर केलें पेंडिंग आहे उरल्या तेंकाय करता कांय चिंता केन्ना ते माझे लक्ष घाल घालता स्पीकर सर अशा पद्दतीन म्हणजे एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड हो जो आसा पळय न्ही हो 9 क्विक रिएक्शन टीम इट इज काउंटर टेररिस्ट कमांडोज ATS 11 मॉक ड्रिल ऑलरेडी आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट वेगवेगळे मॉक ड्रिल घेत आसा SP स्पेशल ब्रांच आमचे वेगवेगळे काम आमचे SP मार्फत करीत आसा एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट इन द वुमन पुलीस स्टेशन ऑलमोस्ट आमच्याकडे वुमन PSI जो आहा पळय न्ही तो सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी ऑलरेडी अवेलेबल आसा वुमन हेल्प डेस्क अक्रॉस द गोवा केला ट्रेनिंग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर 2 शॉर्टेज आहे खंयच्या हितून कुंकोळे
PSI वुमन PSI आसा थंयसर ट्रान्सफर केल्या सांग्यार गायल्या मातशें सांग थंय एक आनी वुमन PSI आता ते पयर सांगता तूं 20 जाणां धाड कोण येयल्ले अजून शॉर्टेज आहा 30 जाण स्टाफाची ती करता जाता ते काझिनोचे कितें करता 30 जाण व्हिडिओ काढून दाखयलो म्हणून तुका कसलो ते 30 जाणांचो व्हिडिओ दाखयलो तुका प्रूफ दिले सारको काझिनो गोल्ड एटलांटिस आणि फिनिक्स म्हणतो ती जालीच रेट तेंचेर हा रेट जाली रे कळटलें तुका रेड न्ही तांचे लायसन्स उडयले न्हू ते लायव्ह गेमिंग करता ते सर स्पीकर सर तांचेर इन्क्वायरी कायद्यान कितें इन्क्वायरी जावपाक जाय ती इन्क्वायरी करता ऑलरेडी बिकॉज तूं आतां जीएसटी मेंबर आहा चेंज जाला आतां डिफिकल्ट आसपाचें आतां काझिनो हेच कशें येता ते स्पीकर सर ताका सांग हांव मातशें म्हाजे पयलीं कंप्लेंट करता आनी थोडे उरला स्पीकर सर SP हेडक्वॉर्टर्स जे सांगता आसतना ट्राफीक सेल फातोर्डाची बिल्डींग जालो सुरू ट्राफीक सेल फातोर्डा जालो डिजिटलायझेशन आनी बाकीचे सगळे करीत आसा कोंकण रेल्वे पुलीस तांकां आनीक स्ट्रेंथन करपाचें काम पेट्रोलायज आनी हेचे सगळे सातत्यात करीत आसा स्पीकर सर चांदोर सांगितला ते DG बरयले 8 म्हयने जाल्या ते काय जालें ना कितें तें चांदोर पुलीस स्टेशन बजेटा अनाउन्स केलें मते ताका नवीन सुरू करीत जाते ताका पुलीस कोणाक भितर घालपाचो म्हाका खबर ना पूण घालूनय ताका कोणाक घालपाचो ताका सुरू कर प्रॉमिस केलें ते भितर घालपाक प्रश्न ना ताका अरे कोलवा पुलीस स्टेशन नवीन बिल्डींग दिता जाता आसा ते अरे बजेट हांव बजेट वाचिनार आतां तुमी कितें सांगला तें वाचता तो उठना उडय तो उठलो बजेट ना बट ते मातशें सांगता का ते चांदोर पुलीस चांदोर स्टेशन स्पीकर सर वदर तूं ती विजिलन्सांतली केस म्हणटा ते अशे लोक फाटीं बी घेता केसी त्यो केस कोण ते तो तुका नांव दिल्ले बरोबर कोण तो अविनाश म्हणून कोण तरी तेणी केस फाटी स्पीकर सर हांव फिल्म फेस्टिवलाचेर EHGचेर येतलो तेन्ना उलोवनी ताका ना Let him complete, honorable members. विजिलन्साचे स्पीकर सर ही विजिलन्साची केस कोणी तरी अविनाश म्हणून घातलेली फाटी घेतली बट ती फाटी घेतली म्हणून तेजी इन्क्वायरी बंद जावची ना तेजी इन्क्वायरी चालू उरतली हांव केन्ना घातलेली केस आता ते हांव डिटेलान पळोवतना घातली तेणी जाल्यार फाटी तेणीच घेतली ना घातली फाटली कितें बट डिपार्टमेंट हॅज टू एक्ट नो डिपार्टमेंट ऍक्ट जातले केन्ना बाबूस बाब डिपार्टमेंट विजिलन्स डिपार्टमेंट करता जातली इन्क्वायरी केन्ना आतां केन्ना रिलीफ मेळट एक्शन केन्ना जातली एक्शन दिसतोकणी जाली स्टेट क्राइम कंट्रोल रिकॉर्ड ब्युरो रूम speakers of QR code for the development of the Medilab e-Sakshi and online services to the citizen. Okay. Training program. आम्ही ऑलमोस्ट आमचो सगळीकडे सुरू आहे EOC डिपार्टमेंट ह्या वेगवेगळे त्यांच्याकडे आयल्यो केसीस स्ट्रेंथन करीत आसा आतापर्यंत तेंच्यांनी प्रॉपर्टी आणि हेचे सगळे सीज केल्ले आसा FRO सेल बद्दल सांगले कितल्या फॉरेनरांक धरून तेंच्यांनी भितर उडयला ते सांगले बाकीचे एक रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ FRO पडे हा ते डेटा मातशे रोहन बाबा खंय मातशे दी टुरिस्ट पडे ते यू ऑल हॅव टू शेअर दॅट रेज्ड इट नो because the department FRO registration is 2947 यांच्यानी केला विजा एक्सटेन्शन 1237 लोकांनी घेतल्या न्यू विजा 2220 लोकांनी घेतला एक्झिट परमिट 3378 लोकांनी घेतला पोलीस क्लिअरन्स 73 आणि विजा कन्वर्जन 192 इतक्या लोकांनी घेतला जवळपास फॉर्म C सबमिशन 2,90,038 लोकांनी फॉर्म C सबमिशन केला no that means you have a figure see that means you are saying that you will no problem आम्ही ते टेली करपाक येता 33 international tourists you have not given us but he is reading a figure reportation of the overseas foreigners ते केला स्पीकर सर स्पीकर सर तेका हांवें डिस्टर्ब करू ना तो आता कित्याक परत ना एक You are interrupting him every 2 minutes. अरे Please sit down. Yuri Alama. Honorable CR, please continue. अरे 25 पोर्टफोलियो आहे मरे संकल्प रावला 8 तारखे रावला वेग संकल्प रावला पोस्टल सेक्युरिटी पोलीस पोस्टल सेक्युरिटी पोलीस त्याच्या उपरांत ह्या सगळ्या खूप बऱ्या पद्धतीचे काम करीत टुरिस्ट पोलीस युनिट हो वेगळो आम्ही एस्टाब्लिश केला वेगवेगळ्यो प्रॅक्टिसीस त्यांच्या मार्फत जाता अशा पद्धतीचे पुलीस डिपार्टमेंटातले काम हे खूप बरे काम करतात त्यांच्यानी ते करपाक जाय फॉरेन्सिक सायन्स जय माता दी ट्रक व्हरताना सोऱ्याचो तो जय माता दी म्हळ्यार तो सोडटा जाय मागीर सांग कितें तें सोऱ्याची गाडी खंयची सुटची ना तेका परमिशन सुटतलो हांव पळयता स्पीकर सर अचिव्हमेंट ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी हे डिपार्टमेंट आमी वेगळे
फॉरेन्सिक सायन्स डिपार्टमेंट म्हणून वेगळें केला. हांगासर DNA डिव्हिजन लॅब, त्याच बरोबर ओव्हरऑल रिपोर्टिंग ऑफ द पर्सेंटेज केसीस वाढला. फिंगरप्रिंट ब्युरो सेपरेटली एस्टाब्लिश केला. हांगासर आमी तांकां जाय ते टायम ऑल स्टाफ FSL एट वेर्ना ट्रेनिंग आनी वेगळो हे तेजे आमी ऑलरेडी सुरवात केला. स्पीकर सर, जेलीचेर सगळे उलयले, पण जेलीन वताना हांव येताना सर म्हणजे पळोवंक म्हणटा अशें म्हणना, वचून पळोवन येवचें. आणि पळोवन येयला 3 पुसा गेला ते सगळे दिल तुका. स्पीकर सर, पळोवन येयला जाल्यार ताका थंयसर दिसपाक जाय आशिल्लें. आमी सोलर पॉवर प्लांट सुरवात केला. स्पीकर सर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आमी सुरवात केला. गोशाळा आमी सुरवात केल्या. ई प्रिजन मॉड्यूल आमी सुरवात केला. ई पेशी सुरवात केल्या. ई मुलाखत सुरवात केल्या. म्हाका दिसता तूं जेन्ना सुरवात केला तूं कोणाक तरी रॉंग मनशाक तूं कैद्याक बीन मेळोंक ना मरे. स्पीकर सर, थंयसर त्या ऑफिसराक मेळपा जाय. तो कैद्याक मेळोंक ना. कैद्या मेळ्ळ्या की तू रॉंग आहा तितून काय ना मेळपा म्हणजे तो एक्सप्लेन करूंक पावतलो. ना थिंगा कॅपॅसिटी आहा तुगेली 624. एक टाइम जाता 690 110% वयता. अंडर ट्रायल पळय हाय इज वन ऑफ द हायेस्ट. हेजेर तुवें लक्ष घाल. सर, अंडर ट्रायला तांकां लक्ष घालता. तांकां कितें तो एसिस्टंट 90 days. तूं म्हटलेलें तशें ई प्रिजन, ई साक्ष, ई पेशी, ई मुलाखत ह्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा थंयसर अवेलेबल आसा. 11 VC क्युबिकल्स थंयसर आमी ऑलरेडी केल्या. पुअर प्रिजनर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स तांकां टील 50,000 रुपया पर्यंत मेळटा. त्या 5 प्रिजनरांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतला. स्पीकर सर, ते कळपाक जाय म्हणून सांगता. रूफटॉप सोलार घातल्या ते तुका कोणी दाखोवंक ना आसतलें. ओके, आमी थंयसर स्किलिंग युनिट सुरवात केला. तर इवन दो बेकरी युनिट सुरू केला, मसाला मेकिंग केला, ते पापड मेकिंग केला, पोट्री केल्या. तांच्यांनी केल्ले वेगवेगळे युनिट्स जे आहा पळय न्ही, तुका जाय जाल्यार एकदां दाखयता. हय, ते फिल्म फेस्टिवलाचे म्हाजे पळय 1585 जाता तें, नाजाल्यार म्हाजें पोस्टपोन कर तें, नाजाल्यार गोंयकार भायर वतलो सारको आहा तांकां. 85-15 आसपा जाय तें. कन्सिडर इट. तांचे कडेन उलय न्ही तुमी कित्याक करता. स्पीकर सर, फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस खरें म्हणजे ह्या डिपार्टमेंटाची तशी तोखणाय सगळ्यांनी केल्या. कारण प्रॉम्प्ट सर्व्हिस दिवपी आमचे फायर अँड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट आसा, जेच्या मार्फत सगळ्या तालुका लेवलाचेर हेजे आमचे कडेन फायर स्टेशन आनी थंयसरले व्हिकल्स ह्यो अवेलेबल आसा. 129 कोटीचे बजेटरी प्रोविजन तांकां केला. म्हणजे वेगळे कडले ज्यो फायर स्टेशन बिल्डिंग अजून जावंक ना त्यो फायर स्टेशन बिल्डिंगो आमी कंप्लीट करता. बट आमी पळयता की विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम आमी सातत्यान थंयसर पावपाच्यो हे आमचे डिपार्टमेंट काम करीत आसा. ह्या डिपार्टमेंटांतले प्रमोशन्स आनी तेज्यो उरलेल्यो वेकन्सीज ह्यो आमी सातत्यान भरता. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जवळपास ह्याच वर्साक 44 कोटी रुपयाची प्रॉपर्टी वाचोवपाचें काम हे आमच्या सरकारान केला. एनिमल लायफ सेव्ड इट इज जवळपास 815 हे एनिमल लायफ सेव्ड करपाचें काम आनी वेगवेगळे फायर इन्सिडंट हे जर पळयत जाल्यार ह्युमन लायफ सेव्ड जवळपास अशा पद्दतीचे उजो लागलेल्या जाग्यार 403 लोकांक फाटल्या 5 वर्साच्या भितर भायर काडपाचें काम हे सातत्यान म्हज्या सरकारान जे आसा हे केल्लें आसा. स्पीकर सर, आमी सगळ्या जाणांनी तशें ह्या डिपार्टमेंटाची तोखणाय केल्ली आसा. खूब बऱ्या पद्दतीचें काम आमचे फायर डिपार्टमेंट सातत्यान करीत आसता. स्पीकर सर, होमगार्ड हेजेर उलयता आसतना कोणी तरी सांगलो ताका 9,000 रुपया पगार दिता म्हणून. स्पीकर सर, ताका 9,000 रुपया पगार न्ही, तांकां डेली वेजीस प्रमाणे नॉमिनल वेजीस मेळटा. तांचो पगार 24,000 सुमार म्हयन्याक वयता. स्पीकर सर, पुराय भारताच्या इतिहासात 15 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्या होमगार्डाक पुलीस करपाचें काम हे फक्त आनी फक्त गोंयांत केलें, दुसरे कडेन खंयसरूच करूंक ना. फक्त गोंयांत जालां. जाय जाल्यार काडून पळय. दिल्ली जेन्ना जावंक नासलें आनी पंजाबाकूय जावंक ना, वयल्यान जाल्यार पंजाबाक सांग निदान 20 वर्साचे होमगार्ड जाल्या पळय न्ही, आनी तेलंगणाक आनी कर्नाटकाकूय सांग हांसो नाकात. कर्नाटकांतले होमगार्ड जे आहा पळय न्ही, रट्टा बाबडे ते कर्नाटकांतले होमगार्ड. आतां निदान आमचो प्रत्येक 15 वर्सां जाल्लो होमगार्ड वो पुलीस जातलोच. ताका 10वी पास सर्टिफिकेट फक्त आसपाक जाय. तेणी 10वी पास सर्टिफिकेट इन सर्व्हिस आसतना घेवपाक जाय. हे काम स्पीकर सर केला. तांकां वेगवेगळे फावटी मेडल दिवपाचें काम हे सगळें करता. तांकां मेडिकल फॅसिलिटीज आनी वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम तांकां आतां तांचो डेली अलाउन्स जो तो 932 आसा. म्हणून तांकां आमी हियर इट इज नॉट अ सर्वीस, इट इज हे तांकां थोड्या जाणांक आमी वन टायम ग्रांट आनी हे ते दिता. फक्त जेका पुलिशेन वचूंक मेळोंक ना तेजो कितें तरी विचार करपाचें काम हे आमच्या हाज्या मार्फत आमी करता. सिव्हील डिफेन्स आनी वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम आनी ते आमी होमगार्ड ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. स्पीकर सर,
मेजर PWD डिपार्टमेंट आणि DDW डिपार्टमेंट परत ही बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर उलोवपा खातीर हांवें वदूच सांगलें की बजेटरी प्रोविजन जे आसा हे आमच्या PWD डिपार्टमेंटाचे 1975 कोटी रुपया आसा आणि DDW डिपार्टमेंटाचे जवळपास 801 कोटी रुपया आसा. ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सांगता आसतना सबका साथ सबका विकास म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे आत्मनिर्भर भारत हे विजन स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी सातत्यान वावरीत आसा. म्हणून पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आता आमी रोड्स डिव्हिजन वेगळे ताचो CE वेगळो आसतलो. इन फ्युचर बिल्डिंग डिव्हिजन वेगळे ताचो CE वेगळो आसतलो. DDW सेपरेट केलात आणि सिवरेजूय हितून सेपरेट काडला. आता हे स्ट्रीमलायन जावन काम करपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन आनी अकाउंटेबिलिटी जी आसा ही ह्या डिपार्टमेंटाक मागीर सांगता तुका. त्या खातीर ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत एक काम जे आसा पळय न्हू ते दिसता. रोड ब्रिजीस इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सातत्यान वेगवेगळे कडेन रिनोवेट करप, नवीन काम घेवप, एन्युअल मेंटेनन्स करप हे काम आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेता. आमी रोड सेफ्टी ऑडिट तशेंच ब्लॅक स्पॉट एक्सिडंट प्रो झोन हे सातत्यान काडीत आसा. डिकंजेस्टेड एक्झिस्टिंग आमच्या NH हायवे वयले काडीत आसा. वेगवेगळ्यो एजन्सीज किंवा आमी पळयता की हेन्सफोर्थ AI बेस्ड सिग्नल्स एट 91 लोकेशन्स आमी घालपाचे डिसायड केला. ते बेगीनात बेगीन घालतले. स्पीकर सर, रोड सायड ब्युटिफिकेशनचो प्रोजेक्ट घेवपाचो थारायला. पयलो प्रोजेक्ट फ्रॉम द मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट टू पेंजीम आणि म्हणजे पर्वरीच्या स्ट्रेचा पासून सगळो आणि त्याच्या उपरांत पणजेच्या सर्कला उपरांत टील ओल्ड गोवा पर्यंत हे ट्रायल बेसिसचेर म्हणजे आमी कम्प्लिटली ब्युटिफिकेशन करपाचो प्रोजेक्ट. इट इज इन व्हेरियस डिफरंट टायप्स ऑफ फ्लावर्स अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट डिझायन केला. ह्या वर्साच्यान तो सुरू जातलो. फुडलो तो तुजो स्ट्रेच जो तिसरो स्ट्रेच जो आहा पळय न्ही इट इज फ्रॉम पेंजीम टू टील जुवारी ब्रिज तो स्ट्रेच घेता स्पीकर सर. तो स्ट्रेच घेता आणि ह्या फावटी कामाक त्याच्या सुरवात करता. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स खूब कडेन खूब जाण उलयता आसतना आपल्या कडल्यो बिल्डिंग्यो ह्यो डेलिमिटेड कंडिशनान आसा हाजेर खूब जाणांनी सांगला. आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केला, ताचो रिपोर्ट आयला. जे गव्हर्मेंट क्वार्टर्स रिनोवेट आणि रिपेअर करूंक मेळटले ते रिपेअर करून आमच्या ज्या डिपार्टमेंटाक यूज किंवा क्वार्टर्स रावपाक हे तांकां दितले आणि जे सामके कंडिशन त्याची वर्स्ट आसा त्या जाग्याचेर मोडून नवीन बिल्डिंग्यो बांदपाचें काम आमी सुरवात केला. स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ द बिल्डिंग हेजें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत आसा. हिस्टॉरीक आणि एस्थेटीक इम्पॉर्टन्स असलेले हाजे प्रिजर्वेशनचे काम हे आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत करता. म्हणजे मडगांव आसतले, वास्को आसतले किंवा म्हापशात अशा पद्दतीच्यो मेजर सिटीज असलेल्यो बिल्डिंगे सगळ्यो आयडेंटिफाय केल्या आणि त्याचे काम सुरवात केला. जवळपास 173 रेग्युलर मेंटेनन्स हाजे काम हातात घेतला. वेगवेगळे कडल्यो शाळा रिपेअर करपाचें काम हे आमी सुरवात केला. जवळपास स्ट्रक्चरल ऑडिट जे पळय सांगला कितले अनसेफ स्ट्रक्चर आहे आफ्टर द एंड ऑफ युअर थिंग. बिकॉज सर हांव ताका जाय जाल्यार तो वेगळो परत दिता. आत्तां हांवें कितले अनसेफ आहा ताचो आंकडो हाडूंक ना, मागीर जाय जाल्यार दिता. स्पीकर सर, आमी प्रत्येक स्कुलात वॉटर फिल्टर बसोवपाचे गव्हर्मेंट स्कुलां जितकी आसा त्या सगळी कडेन वॉटर फिल्टर बसोवपाचो टार्गेट हातात घेतला. फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर म्हाका दिसता काम जे आसा पळय न्ही 2-2.5 म्हयन्याच्या भितर वॉटर फिल्टर दिता कंप्लीट गव्हर्मेंट सगळ्या स्कुलांक, जेणे करून आतां पर्यंत नासलो ते काम हे आमच्या मार्फत दिता. तुज्यो पब्लीक टॉयलेट्स ह्यो ज्यो सगळ्या तांकां दिला पब्लीक टॉयलेट सगळ्यो क्लीन करपाक घेतला. स्पीकर सर, बिल्डिंग सोंपल्या उपरांत आय एम कमिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकींग वॉटर. ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हांव मान्य करता 24/7 ड्रिंकिंग वॉटर विथ टॅप वॉटर दिवप इट इज पॉसिबल नाशिल्लें. तेन्नाच सांगला हांवें फाटलेय फावटी म्हटलां की मिनिमम 4 वरां उदक जे आसा पळय न्ही हे टॅप वॉटर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि 100% आमी येता त्या काळात हो टार्गेट अचीव करतले. हाज्या खातीर जितको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करपाक 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान घेतला. खंयसरूच आमी म्हणजे जुजा भाव करूंक ना, कारण उदक पिवपाचें जे आहा पळय न्हू हाजें उदक पिवपाचें म्हणजे ज्या जाग्यार वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडोवपाक जाय थंयसर आमी कॅपॅसिटी वाडयल्या. नवीन प्लांट घालपाक जाय थंयसर नवीन प्लांट घातल्या. बट इट इज ऑलमोस्ट 1,136 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट हे ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळे कडेन चालू आसा. ते कंप्लीट जातले वॉटर रिजर्वरा पासून ते वॉटर प्युरिफिकेशन पर्यंत. स्पीकर सर, NABL एक्रेडिशन रेग्युलर वॉटर टेस्टिंग लॅबोरेटरीज ह्यो आमी सेटअप केल्या. त्या जाग्याचेर प्लांट आहा थंयसरूच आणि ताच्या मार्फतूच हे उदक टेस्ट करून लोकां पर्यंत पावोवपाचें हे काम आमी सुरवात केला. जवळपास आमी जाका म्हणटा की रुरल आणि ग्रामीण भागात जे उदक दिवपाक जाय ते उदक सुरवात केला. आमी हातूंतल्यान
आमी पळयता की लिकेजीस आनी हे जे आसा पळय न्ही हे मोठ्या प्रमाणात सातत्यान जाता आसतना आमकां दिसता थोडे लोक कन्स्ट्रक्शन आनी हेकाय उदक जे आसा पळय न्ही हेच उदीक वापरतात ताच्या खातीर तेजेरूय कंट्रोल घेवपाचें काम आमच्यान केलां. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय ही मेजर ज्या जाग्यार आमचे प्लांट आसा थंयसर ताका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जाय ती आमी ट्रॅक केला आनी हाज्या फुडें आमी पळयता की अशा पद्दतीचे इवन दो फॉर द वॉटर टँकर हे GPS डिवायस आनी तेकाय बी परत कलर कोडिंग ह्यो ज्यो आमी म्हणटा की पंचायतीन गांवांनी सुद्दां ज्यो वॉटर टँकर चलता त्यो वॉटर टँकर ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो लिस्टेड करून ताका GPS सिस्टम ती उदीक हाडटा पळय न्ही हे बी प्युरिफायड वॉटर जे आसा हे लोकां पर्यंत तरी पावपाक जाय त्या खातीर त्याच पॉयंटा वयल्यान उदीक भरून ते लोकांक दितले त्या खातीर टँकर माफियांचो धंदो बंद जावचो हाच्या खातीर आमचें सरकार जे आसा पळय न्ही हें काम सातत्यान केलां. स्पीकर सर आमी MLA लेड फाटली फावटी जी चालू केल्ली तेंची जी चालू आहा ती स्कीम पुराय तेंचे पयशे जेन्ना आमी एकदां प्रॉमिस केलें जाल्यार ते सगळे दिता ते चालू आहा त्यो स्किमी कंप्लीट जातल्यो मागीर सगळे जाण जवळपास 100 कोटीच्या स्कॅपार येतले पयलींच्यो आहा ते कंप्लीट करतले ते कांय चिंता करूं नाका तर तुका दिला ते जातले तुजें सँक्शन जातले स्पीकर सर. ओके स्पीकर सर क्वालिटी वर्क टू बी मेंटेन हाच्या खातीर जवळपास अगोदर जशें म्हटलां क्वालिटी कंट्रोल मेकॅनिझम आमच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी सुरवात केला नवीन पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग घेवन क्वालिटी कंट्रोल दवरपाचें काम हे आमी सुरवात केला. इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन हांवें बदलूच म्हटलां त्या प्रमाणे स्ट्रिक्टली PWD रोड्स डिव्हिजनाच्या वतीन सर्क्युलर इश्यू जातलो हेन्सफोर्थ केल्लो रोड जो आसा पळय न्ही हो रोड कोणूच विदावट परमिशन ऑफ सोडचो ना. एक तर सुटलो आसता जाल्यार कन्सर्न इंजिनियर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल जो कोण फोडूंक ताका लायतात तोय जबाबदार आसतलो. तुम्ही जेन्ना सांगला पळय न्ही मेलिंग ऑफ द रोड म्हणजे जे हायट चड वाडलेली आहा रोडांची ज्या जाग्याचेर नवीन रोड करता ते काडून परत मेल करून परत घालप कारण ऑलरेडी ते रोड वयर गेला दुकानां सगळे कडेन सकयल उरल्या सिटी एरियेनी हो प्रकार जाला. आमी पणजेन 2-3 कडेन आमी ट्राय केला म्हणजे ज्या जाग्यार घातला तो रोड सकयल घेवन कंप्लीट काडून उडोवन स्लॅबाचे रोड जे आसा पळय पणजेनी केला आनी त्याच पद्दतीन स्पीकर सर आमी वेगवेगळे करता. ई गव्हर्नन्स आमी हितून PWD यूज करपाक सुरवात केला. CPWD मॅन्युअल आमी फॉलो करता PM गतीशक्तीची गायडलायन आनी GIS प्लॅटफॉर्म हाजेर आमचे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्हू ते GIS कॉर्डिनेशनान आमचे डिपार्टमेंट PWD काम करता. हांव खात्री दिता रायट्साक आमी काडून उडयलो आतां नवीन PSU आमी तेजेर अजून डिसिजन घेवन डिसिजन घेता. तुम्ही सगळ्या जाणांनी डिमांड केला ते सगळे कॉर्डिनेट करून थोडोसो विचार करून 100% डिसिजन घेता. थोडो दीस राव कालूच तुम्ही मांडला तुमच्या रेझोल्युशन आणि आज म्हाका डिसिजन घेवंक जावं नाका पण निर्णय घेता हांव निर्णय घेता जाता तितके बेगीन निर्णय घेता. ओके तर 20% म्हटलो तेणी तो हय. PWD रिक्रुटमेंट सोसायटीचो स्टाफ आमचे घेवप इंटरव्यू सुरवात जाली. PWD रिक्रुटमेंटाचो स्टाफ जाता तितके बेगीन कंप्लीट करता. सेंट्रल स्किम्स ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही हो आमी एक्सटेंड करता. अर्देवट कर हाफ एन अवर. The house is extended by 15 minutes. 15 minutes? 50. 15 मिनिटां बरं 15 मिनिटां झोपूया. सेंट्रल स्कीम जी आसा पळय न्ही ही आमी जलजीवन मिशन आसतली प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक मोर्त हाजो सगळो फक्त तुका आतां कळपा खातीर सांगता ह्यो सगळ्यो स्किमी सोडून आतां पर्यंत नेट जर पळयत मोर देन 30,000 crores of rupees डबल इंजिन सरकार had given for the state of गोय. हे सगळ्यात व्हडलो म्हणजे मागीर तो सगळे आयले तो आमी जेका मुद्दामून जुवारी ब्रिजाचेर आमचो जो रेस्टॉरंट येता वयर फ्लोटींग रेस्टॉरंट हाजेर सरकाराचो पयसो एकूय आमी स्पेंड करिना. जो डेव्हलपर आसा तेज्या मार्फत जे आसा पळय पूण कित्याक जाय काय इट इज एन टुरिस्टीक एट्रॅक्शन आसा म्हणून आमकां ते जाय हाजो जे आहा पळय तेका लागून करता. स्पीकर सर राज्य भाषा संचालनालय हाजे आमचे भाशा भवन बांदपाचें उरलां. आमी म्हटलां की भाशा भवन बांदून ऑफिशियल लँग्वेजी तितूर घालून सगळ्या जाणांक आमकां प्रॉपर हे दिवपाक जाय. ते जाता तितके बेगीन भाशा भवन जे आहा पळय ते बांदता. भाशा विकास योजना आमी सुरवात केल्या मराठी खातीर आसतली कोंकणी खातीर आसतली. ह्या सगळ्या हितून मार्फत आमी वेगवेगळे जे आसा पळय न्ही हे सातत्यान आमी हाज्या मार्फत सपोर्ट करपाचें काम हे केलां. स्पीकर सर हातूंत एक नवीन म्हणजे लँग्वेज रिसर्च सेल हो म्हाज्या डिपार्टमेंटात सुरवात केला. आमचो गांव आमची परंपरा आमचे दायज ही स्कीम आमी हेज्या मार्फत सुरवात केला. आमकां जेच्या खातीर आमकां जे दायज आमचे जे राखून दवरूंक जाय म्हणटा पळय न्ही तुमी जर हेज्या मार्फत मागत
जाल्यार ते पयशे आमी दिता आनी जे दायज आमकां राखून दवरपाचें आसा मांडो आसतलो किंवा ती गोंयची दायज आमाडली स्कीम हय, काँग्रेसीन हाडली बाबा राव मातसो राव दिगंबर बाबा हाडली मराठी लँग्वेज गोंयची दायज स्कीम नवीन ट्रान्सलेटर आनी हे ते सुरवात केला बस हय पयली स्कीम ती मातशी एक्टिवेट कर चोळेकार फुलकार सगळे आहले तिंगा स्पीकर सर ऑफिशियल लँग्वेजीच्या अंतर्गत येवपी आमी हेज्या वेगवेगळे वर्कशॉप आनी सातत्यात कोंकणी मराठी कोंकणी खातीर ट्रान्सलेटर करपी वर्कशॉप फॉर हेज्या खातीरूय बी आमी वेगवेगळे फावटी आयोजीत करीत आसा स्पीकर सर आमकां हांगासर हांगासर कितें जाल्लें तर मराठी भाशे खातीर कमी ग्रँट्स दिल्या अशें थोड्यांचें म्हणणें आशिल्लें आमी तितकीच ग्रँट्स आमी कोंकणी भाशे खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो ग्रँट्स आनी कार्यक्रम करपाक दिता त्याच धर्तीचेर मराठी भाशेकूय बी तांकां ज्यो ग्रँट्स दिवपाक जाय पळय न्ही कोंकणीच्या बरोबरीन दिता हातूंत खंयसरूच आमी दुजाभाव करिना हे हांव स्पश्टपणे सांगता हांवें परत एकदां म्हाजें ऑलरेडी बजेटांत ते रेक्टिफाय करपाक लायला त्या पद्दतीचें सप्लिमेंटरी बजेट घेवन तेंय काम हे सातत्यान करता आमी वेगवेगळी पुस्तकां खरेदी करपाची ओपिनियन पोल डे सेलिब्रेट करपाचे ऑफिशियल गॅजेट जो आहा पळय न्ही तो काडलो तोय एक उरिल्लो तोय बी आमी ऑलरेडी काडलो अशा पद्दतीन कोंकणी आमचे भवन हे म्हणजे भाशा भवन जाल्यार कोंकणी अकादमी ही नवीन जागेत शिफ्ट केल्या त्या वर्सा ते बरें काम जे आसा पळय करीत आसा स्पीकर सर डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लीक ग्रिवेन्सीस हाजो 4 कोटीचो बजेट आसा स्पीकर सर बऱ्याच जण कोणूच हेचेर म्हाका उलयता आसतना दिसूंक ना स्पीकर सर आमी पब्लीक ग्रिवेन्सीस हे जवळपास 8956642400 हो आमचो नंबर आसा कोणीय पब्लिकान जर आपल्याक कितेंय ग्रिवेन्सीस आसले आसत जाल्यार ती 919319334335 स्पीकर सर तरी तूं विचारता कोणाक कळपाचें काय म्हणून तेजेर हांव तुका एक आयक स्पीकर सर त्याच्या म्हायती खातीर सांगता हांव जवळपास 14,767 लोकांनी हेजेर व्हॉट्सएप नंबर 14,767 लोकांनी हाजेर ग्रिवेन्सीस आपल्यो धाडल्यो आनी 12,073 लोकांच्यो ग्रिवेन्सीस रिजॉल्व जाला हांव सांगना ऑनलायन पब्लीक ग्रिवेन्सीस पोर्टलाचेर चल आनी पळय तुका हें दिसतलें ऑनलायन गेल्या उपरांत हो वर्किंग आवर्सानूच चलता आतां कामागेर म्हणटलो लागना मरे म्हणटलो आत्तां सांगतलो जाल्यार इट इज मॉर्निंग 9 to 5 हो नंबर चलता म्हणून सांगलें तुका नंबर आसा 9319334335 हय ओके स्पीकर सर हाजो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा हो सातत्यान तुमच्या मुखार आमी दवरता बट पब्लीक ग्रिवेन्सीस सेल लोकांच्यो ग्रिवेन्सीस हे करपा खातीर सातत्यान काम करता स्पीकर सर स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट कितें करता काय म्हणून विचारताले आमी नवीन 10 पद्दतीचे नवीन कोर्सीस सोलार टेक्निशियन आसतलो ड्रोन पायलट आसतलो ड्रोन टेक्निशियन आसतलो फॅशन डिझायनिंग एंड टेक्नॉलॉजी आसतलो फायर टेक्नॉलॉजी आसतलो फूड प्रोडक्शन आसतलो फूड एंड बिवरेजीस आसतलो किंवा वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलो अशे 10 नवीन कोर्सीस आमी ITआनी इंट्रोड्यूस केल्या ज्या भुरग्यांक स्कील केल्या उपरांत ह्या कोर्सीसान तांकां इन फ्युचर तांकां वेगवेगळे कडेन जॉब मेळटा खातीर मेळटा त्या खातीर आमी आमच्यो ITIs ह्यो ISO सर्टिफायड सगळ्यो केल्ल्यो आसा आमी नॅशनल टिचर्स अवॉर्ड आमी ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत आमी ITआनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांच्या कडेन MOU सायन केल्या हितूर फुटमायझर आसतलो डायकीन आसतलो ओके त्याच्याच बरोबर जॅक्वार आसतलो ऑटोमोबाईल कॉर्पोरेशन आसतलो हांच्या कडेन हॉटेल ताज सिद्धार्थ आसतलो हांच्या कडेन ऑलरेडी MOU सायन करून एप्रेंटिशिपा खातीर सगळ्या भुरग्यांक ह्या हातूर व्हरपाचे हेतूर करता जवळपास आमचो प्लेसमेंट जो आसा स्पीकर सर 84% प्लेसमेंट ITआंतलो आसा सगळ्या भुरग्यांक आमी ITआंतल्यान डायरेक्टली 84% एप्रेंटिशीप किंवा बाकीच्या प्रोग्रामा खातीर प्लेसमेंट करता आमी वर्ल्ड स्किल डेच्या निमित्तान फक्त वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्यान ITआंतल्यान करीत आसा आमचे ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत आमी प्रायम मिनिस्टर नॅशनल एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम हो ह्याच कार्यक्रमाच्या मार्फत चलयला चीफ मिनिस्टर कौशल्य पथ योजना ही ह्या कार्यक्रमाच्या मार्फत आमी आमचो स्किल डेव्हलपमेंट हे वेगवेगळ्या ITआनी आमचो ताज टाटा बरोबर जाल्लेलो एग्रीमेंट म्हणजे 160 crores of rupees टाटात घातल्या
आणि अप्रॉक्सिमेटली 60 crores ऑफ रुपीज आम्ही घालता. 6 ते 7 ITIतले काम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून ऑलरेडी सुरुवात जाला. या फायनान्शियल इयर पर्यंत ते काम जे आसा पळय न्ही कंप्लीट जातले. स्पीकर सर या डिपार्टमेंटाच्या ती करता मरे करता. स्पीकर सर आमचे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या मार्फत आम्ही हे जे आसा पळय अप्रॉक्सिमेटली 5,000च्या पेक्षा चड भुरगे आज स्किल करून ह्या कॉर्पोरेशनान आमच्या काम करता. आयदर फॉर द हाऊसकीपिंग आसतले, सेक्युरिटी आसतले, LDC आसतले, MTS आसतले. हेज्या फुडें गव्हर्नमेंटात कॉन्ट्रॅक्ट कामांक घेवपाचे पूर्णता बंद ज्या डिपार्टमेंटात घेवपाचे आसा तेच्यानी फक्त गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत घेवपाचे. आणि ह्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्यो ताका फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय न्ही मॅटर्निटी लीव आसतली, कॅज्युअल लीव, प्रिविलेज लीव, ओके, आणि हाजे ESI PF हाज्या पासून ताका एन्युअल इन्क्रिमेंट 6%, ओके, कंप्लिशन ऑफ द 2 years आणि एन्युअल बोनस हो जो आसा पळय न्ही हो ह्या डिपार्टमेंटातल्या सगळ्या भुरग्यांक खंयच्या फाटल्या घेतल्या तांचे कितें करपाचें खंयच्या हितून सगळे कितले डिपार्टमेंट आहा ते तर आम्ही केले न्ही आता. म्हायती खातीर सांगता जे डेली वेजीस आशिल्ले तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिलो डेली वेजीसाक. आणि जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल आशिल्ले पळय न्ही तांकां ती वेगळी स्कीम हाडटा आमी आनी ताका टेम्पररी स्टेटस दिता आनी कंप्लीट करता. आसा तेंच्यांनी 7 वर्सां कंप्लीट जाली काय ना ताका टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. सपोज आतां कोणाक 4 वर्सां जाल्ली आहा ताका 3 वर्सां रावचो पडटलो. 7 वर्सां जाली काय ताका टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. ह्या पद्दतीची स्कीम आहा ती. त्या खातीर आता आनी कोणीच घेवप ना. आसा ते ह्या हातूंतल्यान आमी सोंपोवपाचें काम हातूंतल्यान केलां. पयले फावटी हे सगळे स्ट्रीमलायन करपाचें काम हे म्हज्या सरकारात ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत केल्लें आसा. स्पीकर सर लास्ट इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी म्हाका दिसता आमी ते बरें आहा तुका प्रेस मिडिया सारकी केला तुवें. ते आनी वायट म्हणूंक जायना हेंच्यांनी. स्पीकर सर आमी त्या इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाचेर सरकाराचो सगळी कामां जर लोकां पर्यंत पावयतले जर डिपार्टमेंट आसत जाल्यार ते इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी सरकार काम करता. प्रश्न सांगता तुका आमी 28 जर्नलिस्ट पळय न्ही 28 जर्नलिस्ट तांकां E-बायक घेवपा खातीर सबसिडी दिली ऑलरेडी. व्हेरी गुड. ओके 13 बेनिफिशरीज आसा आमचे लॅपटॉप आनी कॅमेरा हेच्या खातीर. आनी 76 जर्नलिस्ट तांकां आमी फॅमिली पेन्शन जे आहा पळय न्ही आनी 14 फॅमिली पेन्शनर्स आसात हांकां आमी दिता. गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन आपलें काम करता. फिल्म पब्लिसिटी जर्नलिस्टाचे पात्रांवाक कितें दिलें तें मातशें सांगा. ते सांगना तुवें वॉल्युमनस म्हणटा. जर्नलिस्टाचे आमचे कांय ना. होय पात्रांव मेन पात्रांव भरपूर दिला. आमी टायम टू टायम सगळ्या जर्नलिस्टाचो आमी टायम टू टायम म्हाका दिसता जरी म्हाज्या आयचे 25 डिमांड सुद्दां जरी असले आसत जाल्यार प्रत्येक डिमांडाक हांवें टच केला. प्रत्येक डिमांड जो आसा पळय न्ही हो मांडला. आनी परत एकदा स्पीकर सर सांगता हे डिमांड तांच्यांनी पास करचे कारण ह्या डिमांडात तांच्यांनी 100 कोटीचो उल्लेख तांच्यांनी करूंक नासलो. आमी कमिटेड आसा कारण विजयाच्या मतदारसंघात आतापर्यंत 15 कोटी रुपया मोडल्या. ताज्या बद्दल 15 कोटी जाल्यात ह्या वर्साचो टार्गेट 100 कोटी रुपया पर्यंत आमी सगळ्या मतदारसंघात मोडटले म्हाका दिसता. MLA फंड आतां दवरूंक ना ते 100 कोटी नेले ना सांगता सोपयता. स्पीकर सर आमकां जो आसा म्हणजे विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोवा 2037 हे आमकां कंप्लीट करपाक जाय. गोंयचो विजन डॉक्युमेंट स्पीकर सर आमी करपाक घेतला. आमकां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोंयांत पुराय करता आसतना गोंयच्या ह्या विकासात तुमच्या सगळ्यांचो हातभार लावप हे गरजेचे आसा. आयचे पोर्टफोलियोज जे असले हे खूब म्हत्वाचे पोर्टफोलियोज असले तातूंतल्यान सगळ्या जाणांनी आपले योगदान सजेशन्स दिला. ते म्हणटले आमी उलयला ते हांवें आयकोंक ना काय म्हणून हांव तांकां मुद्दामून कळोंक जाय म्हणून सांगता. हे सगळे बरोवन आनी टायप मारून तुमचे सगळे काडला. तुम्ही जरी हांव हावजान नासलो जाल्यार प्रत्येक जाण कितें उलयला हेजो सगळ्याचो म्हाजे कडेन पुराय स्टेटमेंट हांवें घेतला. आनी हे सगळे कन्सिडर करून हांव म्हज्या पर्टिक्युलरली डिपार्टमेंटाक ते कर दिता. एकूच मिनीट स्पीकर सर हांव ताका सांगता की त्यांच्या सगळ्या जाणांनी विकसीत गोवा 2037 पार्टिसिपेट जावचे इतकेंच सांगता. आनी म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयता. देव बरें करूं. सुरेश बोरकर. जो पयलो प्रश्न आसा तो म्हणजे ते हार्नस केसीस आसा कंपल्सेट ग्राउंड 732 आसा. सो हो केन्ना पर्यंत क्लियर जातले हे मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें कारण
अशें जाणा कितलींशीं वर्सां जाली ती पायलिंग जायत आसा स्पीकर सर तशेंच कोविड वॉरियर्साच्या टायमार स्टाफ नर्सीज आनी MTS हांकां रेग्युलायज करतले म्हणून सांगलेले पण ते अजून पर्यंत जाल्ले ना तशेंच स्पीकर सर आमचे हांगासर पुलीस स्टेशनान 20 स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी आमी डिमांड केल्लो की टुरिस्ट पुलीस जे आसा ते आमकां डिप्लॉय करचे हे केन्ना मेळटले स्पीकर सर आनी जो शॉर्टफॉल वॉटर शॉर्टफॉल जो आसा तो 1334 वॉटर शॉर्टफॉल ऑल ओव्हर गोवा आसा आनी आमच्या मतदारसंघात 2 MLD वॉटर शॉर्टफॉल तशेंच स्पीकर सर जो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा तेजो कॅश माझो एक कॅश अमाउंट आसा तो आउट करचो मुख्यमंत्री स्पीकर सर आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्लॅक स्पॉट आमच्या हितून ते ब्लॅक स्पॉट आसा यूपी आसा पळय I have brought an important issue. तेजे मातशें ब्लॅक सांगचे आनी सायकोट्स तेजे मातशें एश्योरन्स दिवचे की ती फायल आसा हांव तो कित्याक ते करता I have brought issue relating to principal chief engineer who has committed a fraud by promoting 49 ad hoc when even financial provisions are not made, overlooking DAs. And next thing I have also got his brother-in-law, his brother which he has promoted. PC Gauresh Naik I have also spoken about. Yes, and 1 minute. Coastal Police, we have not filled up posts on 2021, though the posts are available. If you can just fill them up. Okay. And IRBN merger, you are saying it is under consideration, but nothing has been given. And multi-purpose health worker, you had assured last time that those under skill development, you will make some provision for them. But poor boys are still waiting outside. Nothing can be done. You had even said to modify that mark sheet, if something can be done. Yeah. Now I put the cut motions to demand numbers. 2 मिनिटात सांगता फक्त हार्नेस केसीस त्यांनी सांगल्या पळय न्हू त्याच्या अंतर्गत आमी 10% कोटा आसा म्हणजे 700चे लिस्ट आसा पण जो आता डायरेक्टली लाईनमॅन आणि कोण जर ऍक्सिडेंट जावन वचत जाल्यार ताका आमी प्रायोरिटी दिता आणि करता इतके प्रायोरिटी घेतला कारण आमी सांगले गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 5% कोटा आमी 10%क दिता स्पीकर सर हे जे म्हणजे आमी जे डेली वेजीसचेर वर्कर आहा तांकां 5 वर्सां आता जाल्या ते 2 वर्सांनी स्पीकर सर त्यांचे प्रोविजन आसा तांकांय बी टेम्पररी स्टेटस मेळटलो ब्लॅक स्पॉट सगळी कडले हांवें काडपाक लायला आमी हाजो जो एडॉक प्रमोशन आनी ते अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर इट इज हॅव कंप्लिटेड तितूर फॉल्टी प्रोसिजर कांयच ना कोस्टल पुलीस जी आसा स्पीकर सर हांव घालपाक लायता IRBनाचेर अन्याय जावचो ना MHW जे आसा पळय न्ही मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हांचे क्वॉलिफिकेशन ते ANMच्या एट पार करपाक जाय ते फक्त हांव करून तांकां थंयसर एप्लाय करपाचें प्रोविजन हे हांव करून दिता Police constable. ते दिता You have to conduct inquiry on that. I've given तो करता करोडपती कळवा म्हाका Now I put the cut motions to demand numbers 42, 43, 85, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 56, 61 and 90 to the circulated list number 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E and 9F to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The noes have it, the noes have it. The cut motions are negative. I put the demand number 42, 43, 85, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 56, 61 and 90 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The demand numbers 42, 43, 85, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 56, 61 and 90 are passed. Honorable Minister Atanasio Monserrat, Minister for